Katara shitata baraba, O Shekatara baraba baraba, Giri 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 Gishikatataraba, Shilabala Balaba Gari Giri Giri Barabara Baraba, Giri 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 Shikindatara Barabara Barabara Barabara, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jesus. Arga Jezuk, Mama Jezuk, Dinwas Tuka Jezu. Wakani tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. स्वर्गीच्या बापा तुका आम्ही दिन वाजता अर्घा दिता वाखाणटा या वेळापासून आयच्या दिसापासून आताच्या वेळापासून लॉर्ड जेजू तुवें जे आमकां दिलें आनी आमकां तुवें शिकयलें त्याचेच भशेन आमकां सदां काल आमकां वाडत वाडत वचोंक जाय जेजू तुज्या आदारा शिवाय आमकां कोणूच ना आनी तुजेच बिडें आमी सगळे संवसारान जियेता आनी जे कितें आमी जियेता तो तूं जियेताय आमचे उद्देश आमचे भितर आनी सदां काल तूं आमकां राखताय आनी सदां काल तुवें सांगलें आमकां केदीच सोडचो ना सकल उडज आनी कसलेच वायटान जावं कसलेच दुयेंस पिडेनसून आमकां तुवें सदां काल आमकां उबारून तुवें आमकां सदां काल सासणीक जिवितान बोरलाय आनी तेच जिवितान आमच्या भावार्था उद्देशी आमी जे आमचे कोरण्यांनी घालून जे आमी आयज उलयलेलें उतरां तुवें आमच्या जिवितान घडोवन आयली आनी म्हणून आमी तुका दिन वाजता अर्घा दिता केदीच तुजेर आमी दुबाव दवरचे ना पूण सदां काल आमी तुजेर आमचो सगळो संपूर्ण विश्वास तसोच आमचो भावार्थ तुजेर आमी वतून आनी तुजेरूच आमी आमचें घर बांदलां आनी तुजे उद्देशी आमकां दुसरो दिवना म्हणून आमी तुका दिन वाजता अर्घा दिता वाखाणटा वाखाणनी तुका जेजू ह्या खर सत्या बद्दल तुवें आमकां जे सत आमकां शिकयलें आनी ते सत्या उद्देशी हांवूच न्ही म्हजी सगळी फॅमिली आमची सोयऱ्यां दायऱ्यां आमची सायडीची आमचें कोण वायट केलां तांचे पासत तुवें तांकां मागलाय आनी तुज्या आशिर्वादान आनी तुज्या मोगान तुवें बोल्लाय आनी तोच मोग तांचे भितरची येता आनी सदां काल ती तुज्या मोगा उद्देशी जी येतात आनी ती केदीच एकामेका कडेन झगडे नासतना पूण मोगान एकामेका बोगसवण्याच्या जिवितान आनी खालतेपणान जी येतात जे तुवें तांकां शिकयलाय तशेंच जेजू तुवें आमकां जें शिकयलाय तें आमी हिंगासान वचून आमी सगळ्या संवसाराक तुजें उतर जें बरेंपण आसा तें आमी परगट्टा आनी आमकां तुवें तुज्या व्हड पवित्र आत्म्यान ताकतीन शक्तीन बळान तुवें भरून आमकां व्हड मिलाग्री आमच्या जिवितान घडोवन दुसऱ्याच्या जिवितान आमी वचून मिलाग्री घडोवन हाडटा तुज्या उतरा उद्देशी आनी तें उतर तांकां सच गमता आनी तें सच सुटका दिता आनी तांच्याय जिवितान व्हड मिलाग्री तीं पळयतात म्हण तुका हांव दिन वाजता अर्घा दिता वाखाणटा हें मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन 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 प्रेज गॉड कितें शिकलेलीं आमी आतां हांव तुमकां प्रश्न विचारतलो आनी तुमचे कडच्यान म्हाका सगळ्या कडच्यान जबाब जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया ती सिस्टर गेली कितें प्रेज गॉड फुडें बसल्या हय प्रेज गॉड हांव म्हणटा दिसोंक ना हांवें फाटल्यान नदर मारता पळय प्रेज गॉड सो कितें आमी शिकल्या आतां ऑर्डर आतां सांजच्या वेळाक 3:30 3:30 हय 3:30 टू 5:05 पासून कितें शिकल्या आमी कसलीं मनशां जावंक जाय विस्वाशी देवाचे स्थिर रावपाची बोगसवण्याचें जिवीत सदां काल दुसऱ्याचो मोग जसो जेजून आमचो मोग केला आमी कोणाक इमिटेट करूंक जाय जेजू क्रिस्ताक आनी सायबीण माई जशी सायबीण माई जेकाच उतरार जावं तुज्या उतरा प्रमाणे सर्गीच्या बापा म्हणलें तशीच तीच उतरां आमी जेजू आमच्या मुखा म्हळ्यार आमच्या सदां काल काळजान आमी तीच तुजी बरी उतरां आनी बरेपण जें आमी आसा तें सदां काल आमी आमच्या तोंडार मुखार दवरतल्या ही आमची भास जावन आसा जेजू केदीच आमी पत्तोचे ना खंयच्या दुसऱ्या देवाक खंयच्याच आनी खंयच्या देवाक आमी बुजोवची ना पूण फकत तुकाच आमी आमचो समीधोनी मानून घेतला आनी तुजेच उद्देशी आमी चलता आर्गा तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें मागणें आमी सदां काल आमी मागणें सांग जाय वय ना देवान सांगलां न्ही आपूण सदां काल आतां शिकल्या न्ही आमी कितलो गोत सदां काल आपूण म्हज्या उजव्या हातान उजवाच न्ही म्हज्या सगळे जितले देवाचे आपले हातांनी तुमकां जें कितें तुमकां कसल्या वायटान कसल्या दुयेंसान कसले पिडेन जें कितें आसलेलें तातूंत सावन तुमकां केदीच सदां काल तुमकां ताचे वयर हांव उबारतलो म्हजे बराबर तुमकां हांव सदां काल जियोंक शिकयतलो जेन्ना तुमी तुमच्या तोंडान सावन सत बांदून म्हजे आर्गां आनी दिन वाजतल्या त्याच वेळार त्या सत्या उद्देशी तुमकां सगल्यांक सुटका फावो जातली ना जाल्यार सदां काल आमी खंयचे जीव काळोखाचें जिवीत जियेताले न्ही आयज काल आमी तें जियेताले पयलें आमचें जिवीत तशें आसलें पूण आतां कशें आहा प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड धाकटुलीशी गोंयकी आत्तां एक
प्रिचींग कोत्ताना व्हडली सैतान पळय कसो म्हाका हें कोत्ता पळय तो. ओके, आतां म्हजी काजन भयणीचे सून, आमची म्हजी सुनबाची सून, सो ती प्रेग्नंट आसा आनी सकाळीं ती डॉक्टरा कडेन वचून आयली. सो आनी ताका डॉक्टरान कितें सांगलें, हांवें मागणें केल्लें आनी हांव जाणो ताच्या भुरग्याच्या पोटांतल्या भुरग्याक कसलेंच कांयच वायट जावचें ना. जेजून ताका मागला, जेजूचो पवित्र आत्मा ताच्या भितर आसा, जेजूचें रगत ताच्या भितर व्हांवता, जेजूचें जिवीत ताच्या भितर व्हांवता आनी तें जिवीत बरें भुरगें आनी सगळे मुवमेंट बरें आसा. म्हाका तेणे भयणीन फोन केलो की अशें अशें आहा, भुरगें मुवमेंट ना हें करून. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड, आर्गां प्रेज गॉड म्हणलें, कित्याक म्हजो बोव व्हरतो देव न्ही, जेजू बोव व्हरतो. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. कोणाक आर्गां दिली हांवें? जेजूक आर्गां दिली. हांवें ताचेर फोकस केलो, नाल्यार म्हाका कितें येवंक जाय आसली तेन्नाच सांगना फुडें खडखडी न्ही भिरांत. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. फोन 2-3 फावटी आयलो पूण कट केलो. ते म्हणलें हॉस्पिटलान वता. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम, हांव शुअर गॅरंटी तुका बरोवन दिता. पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आनी सत्या उद्देशी त्या भुरग्याक कांयच जावचें ना. आनी अर्द्या वरान एका वरा भितर म्हटलें ते डॉक्टर सांगतलो बेबी सारकें एकदम घट आहा, स्ट्रॉंग आहा, कांयच ना, कांयच हें ना, सगळे मुवमेंट बरें आहा. तूं घरा वच आनी डिलिव्हरीच्या टायमार ये. ताका 21st दिल्या, डेट दिल्लेली आहा. आनी हांवें आर्गां दिली आनी हें केलें. आतां म्हाका जसो तो हें आयलो की फोन आयलो की म्हाका कितें जावंक जाय आसलें, तुमी जाल्यार कितें जातलें जाल्लें, भिरांत येतली आहली. म्हाका भिरांत येवपाची आहली न्ही, पूण कितें हांव देनपारासान आतां पासून कितें सत परगट्टा, देवाचें उतर परगट्टा, जेजूक परगट्टा. आनी जेजूक जावन आसा सत. जेजून सांगलां न्ही, आतां इतलो हांवें तुमकां जर सांगलें, जेजून सांगलां तुमकां केदीच सोडचो ना, तुमकां केदीच सकयल घालचो ना, कसलेंच तुमकां वायटान तुमकां दवरचो ना. कितेंय आसूं, आतां म्हजी सून, आमची सून, ताच्या पोटांतलें भुरगें एकदम बरें सारकें स्मूथ आसा, मुवमेंट आसा, हेल्दी आसा, स्ट्रॉंग आसा आनी ताची आवय एकदम स्ट्रॉंग हेल्दी आसा. ही म्हजी भारताची उतरां. सो आतां म्हाका भिरांत आयली ना आनी हांव भियेचोय ना, कित्याक म्हाका कितें आहा, देवाचें उतर आसा. तें खंय आहा, म्हज्या काळजान आसा, म्हज्या तोंडान आसा आनी म्हज्या मुखान. आनी हांवें जिबेचे देणे चलत रावलो, हांव जिबेचे देणे म्हणत रावलो. ताका सांगलें कांयच भियेनाकाय, कांयच कसलेच विचार वायट हाडिनाकाय, सारकें बरें आहा तें भुरगें, सगळें भियेन कांय ना, बेश्टें तें सैतान आमकां दाखयता न्ही. सैतानाक हुकूम घालो, तूं अशी मार म्हूण सांगलो आनी तूं त्या मुळा सकट उपटून त्या बेबीच्या आनी त्या सुनेच्या पोटांसान तुका कसलोच अधिकार ना. कित्याक तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. दोगांय ती बेबी आनी तांच्या भितर जो पवित्र आत्मो आसा तो वयर जावन आसा तुजे भिरांती उद्देशी आनी तुज्या कसल्याच वायटा उद्देशी. तुजें वायट ताचेर केदीच येवंक पावचें ना आनी तुका ताकद ना. कित्याक जेजूचें व्हडलें ताचें दाल तांचेर घाल्लेली आहा आनी ताचे धाले उद्देशी, धाले खाला ती सगळीं सुसेगाद बरी सावधीन आनी बरे भलायकीन आनी आर्गां तुका आर्गां तुका जेजू म्हणलें. आनी हांवें जिबेची हें केलें, आजून आसा. हांवें स्वत हें करूंक ना, कित्याक हांव जाणो ताका डॉक्टर कितें हें करतलो, मातसो कितें सलायन लायतलो 2 मिनटांनी आनी घरा धाडटलो. दॅट इज माय 100 शो पीस द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. जेजू क्रिस्तान म्हाका सांगलां ताचेर हांव स्थिर रावलो. नाजाल्यार हांवें चिंता म्हज्या हातून चिंतना हाडूंक ना, भिरांत हाडूंक ना. भिरांत जर हाडीत जाल्यार मागीर कितें जातलें, सैतान म्हाका टॅप कोत्तलो आनी मागीर म्हजे भिरांती उद्देशी जे हांव Acts 16:31 म्हणलां न्ही, तूं एकतो स्वत मान आनी भावार्थान मागणें कर. ब्रदर Acts 16:31 मातशें घाल, मागीर Psalms 121. सो कितें सांगलां वाचया सारकें. सिस्टर मातशी Acts 16:31 मातशें वाचया. कित्याक हांव तुमकां हें कोत्ता, कित्याक हाचेर हांव सदां काल जेन्ना म्हाका कसली भिरांत येता हांव म्हणटा आर्गां तुका जेजू. आनी तुवें सांगलाय, तुवें तुज्या उतरान म्हाका भासयलाय, तुवें म्हाका भासयलाय तुज्या जिवीत उतरान. तूं जावन आसा म्हजो बोव व्हरतो देव, तूं जावन आसा म्हजो जिवो देव. आनी तुजे उद्देशी जेन्ना हांव तुजेर विस्वास दवरता आनी तुजेरूच हांव पातयेन रावता तेन्ना कसलेंच म्हज्या सुनेक देखून आनी ताच्या कुसव्यान आसलेल्या भुरग्याक देखून केदीच वायट जावचें ना. ही तुजी गॅरंटी तुवें म्हाका सांगलाय आनी हांव तुजें सदांकाल तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. हें जावन आसा म्हजें तुजे कडेन मागणें जेजू. आनी तुवें म्हजें मागणें आयकलय म्हणून हांवें तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. हांव कसलोच दुबाव धरिना, कित्याक ते बेबी आनी ती सून सारकी गोठा एकदम बलिश्ट आहात, कसलेच वायटान ना, सगळीं साल्वार जाल्लेली आहात. तुवें तांकां साल्वासां दिलेलें आहा आनी साल्वासां उद्देशी आनी सासणीक जिवितान ती दोगांय बरी भलायकी बरी सावध जियेता आनी तें भुरगें ताच्या कुसव्यानसान सेफली भायर आयलें म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. हें हांवें मागणें केलें आनी हांव फुडें गेलो.
म्हाका कसलीच गरज ना न्ही. जेजून म्हणला न्ही Acts 16:31 and they said believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved and thy house. आता आमी कोंकणीन वाचया. कोंकणीन मातशे डिफरंट ट्रान्सलेशन आहा. हां, प्रेज गॉड, हालेलुया. ताणी ताका सांगले. ताणीन ताका सांगले. कोणेन ताका सांगले? कोणेन सांगले? कोणेन सांगले? जेजू क्रिस्तान सांगले. जेजू क्रिस्त आमकां सांगता न्ही. ताणेन म्हणजे जेजू क्रिस्त. जे कितें आहा पळय हांगासर बायबलीन बरयल्लें आहा हें सगळें जेजू क्रिस्तान आमकां आमचे कडेन उलयल्लो आहा. पवित्र आत्म्याचे उद्देशी उलयल्लो आहा आनी ताचें उतर जावन आसा जिवें उतर आनी तो आमचे कडेन उलयता. कोणेन सांगलें? जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलें. फुडें वाच सिस्टर. सोम्या जेजूचेर बावार दवर. सोम्या जेजूचेर बावार दवर. आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोण मेळटलें. तारण मेळटलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ताणेन म्हणलें. कोणेन म्हणलें? ना, जेजूचेर विश्वास दवर. हें कोणें सांगलें? हां, तांच्यांनी सांगलें जेजूचेर विश्वास आमकां दवरपाचो गरजेचो. आमचे समुदाय न्ही. आमी आतां एके कडेन मागणें करता न्ही. आतां हांव तुमकां सांगता आमी जेजूचेर विश्वास दवरूंक जाय. वय हो ना. म्हज्या उद्देशी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता. म्हजे उद्देशी उलयता आनी ती उतरां जेन्ना हांव भावार्थान उलयता म्हज्या उद्देशी उलयता ती तुमकां येतात आनी तुमच्या आत्म्यांक तकतात आनी तो आत्मा आनी म्हजो आत्मा आनी जेजूचो आत्मा आनी जेजूचो आमचो भावार्थ आनी जेजूचो भावार्थ आमकां कितें करता? आमकां अदीक आनी आमकां वाडयता आपले जाणवायेन आनी ताचे जाणवायेन आमकां वाडयता. फुडें वाच सिस्टर. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर ताणी पोरगोटलें. ना, Acts 16:31. 31 परतून वाच स्टार्टिंग सिस्टर. ताणीन ताका सांगलें सोम्या जेजूचेर बावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आनी तुज्या संपूर्ण सगळ्या कुटुंबाक थारोण मेळटलें. थारोण मेवलें. प्रेज गॉड. थारोण मेवलें. बायबलीन सांगला तुमकां मेवतलें म्हणजे ते देवाचें उतर तो उलयता आमचे कडेन तुका थारोण मेवतलें आनी आमी आमच्या भावार्थान कितें म्हणूंक जाय? आमकां मेवलें. पवित्र पुस्तक आमकां भासावणेन आमकां सांगता तुका मेवतलें आनी आमचो भावार्थ आमकां कितें सांगता? दिसना ताचेर आमकां विश्वास दवरूंक जाय. मेवलें. आतां ते थिंगासर आहा ताका हॉस्पिटलान व्हेला म्हजें ताचेर कॉन्सन्ट्रेशन आहा ना. म्हज्या सोम्या जेजूचेर आहा म्हणला न्ही. आतां तुमी फकत तुमच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरात. भावार्थ म्हणल्यार कितें? जे दिसना तें सत मानपाचें. आतां म्हाका जेजूक हांवें पळोवंक ना आनी जेजूक हांव म्हणटा तूं म्हजो सोमी आनी दोनी तूं जावन आसाय म्हजो जिवो देव. हांव कितें करतां? जें हांव दिसना तें दिसता त्या वाठारान हाडून हांव ताका म्हजे कोयणेनी घालतां. प्रेज गॉड. हालेलुया. दिसना ती वस्त हांव हाडटा. म्हणजे आतां कितें जालें? थिंगासर ताका डॉक्टरान सांगलें कितें? ताका सांगलें हें कर. पूण हांवें कितें केलें? तेचें ऑलरेडी ताका मुवमेंट जालें. तेचें भुरगें बरें कुसवेन आहा. तें बरें घट आहा, स्ट्रॉंग आहा. कांयच कसलें वायट ना. सगलें आतां दिसता. थिंगासर म्हाका तें दिसता न्ही. हांवें ताका हें केलें. ताणें म्हाका सांगलें तें हांवें रिसीव केली मॅसेज. पूण हांवें ताचेर ती मॅसेज कितें केली? स्वत मानूंक ना. ती हांवें भायर उडयली आनी जेजू क्रिस्ताक म्हजें हांवें आपणयलो आनी ताका सांगलें आर्गा तुका जेजू. प्रेज गॉड म्हणलें. कित्याक तूं जावन आसाय त्या कसल्या वायटाच्या मेवत्म्या परस अदीक बलिश्ट सगळ्याहून तूं म्हजो भोव व्हरतो देव आनी तुवें सांगलें म्हाका तूं म्हजें सतमान आनी मागणें कर भावार्थान तूं माग आनी दिसना तें सत मेवलें म्हूण तुज्या जिवितान घडून आयलें म्हूण तूं म्हाका आर्गां दी दिणवास. सो हांवें तशेंच केलें आनी तें बेबी सेफ आहा आतां विदावट एनी कांय प्रॉब्लम नासतना. मुवमेंट बरें आहा, सगळें बरें आहा, सगळें ताचें बरें आसा, सगळें बरें आसा. हां, कितें करूं केलें हांवें? कोणाचेर स्थिर रावलो? जेजूचेर. आमी आमचें कितें करूंक जाय? मुखामळान सदां काल आमी आतां उडोवसान सांगलां न्हू तुमकां. आमी जेन्ना स्वत मानून जेन्ना हांव स्वत मानिना दुबाव दवरता त्या उद्देशी सैतान कितें करता? आपूण फुडाकार घेता आनी आमकां देवा कडच्यान पयस काडटा. पड्डो घालता तो. पड्डो कसलो? भिरांतीचो पड्डो. जेन्ना तूं भिरांत घेवन जियेताय भिरांती उद्देशी थिंगासर तूं जियेताय तें मागीर कितें जाता? आमी देवा कडच्यान पयस वेता. आमकां देवाचेर विश्वास दवरूंक जायना न्ही.
आमी दवरना मागीर. देखून आमकां चड स्थिर रावपाचें कोणाचेर? जेजूचेरूच, आमच्या जेजूचेर. आमचो जेजू जावन आसा भोव व्हरतो देव, तो सगळ्या परस भोव व्हरतो देव. ह्या कसल्या वायटाच्या, मेळ्या ओतम्याच्या, कसल्या दुयेंस पिडाच्या सगळ्या मेळ्या ओतम्याहून एकदम बोलिश्ट आमचो जेजू क्रिस्त. तो म्हजे भितर रावता, म्हजे सुनेचे कुडीन रावता. ते भुरग्याच्या कुसव्यान आहा पळय ते ताकाय ताणें जेजू क्रिस्तान ताणें वेचून काडलां. त्याच्या कुसव्यान जावच्या जल्माच्या पयलीं दिसानूच जें कितें आहा तें सगळें जेजू क्रिस्तान. सो हांव जो जेन्ना सोत मानता आनी ताका आर्गां दिता जेजूक आनी ताचेरूच ताची वाखाणणी करता, त्याच वेळार जें म्हजें आहा पळय तें म्हाजें ऑलरेडी म्हाका दिसना तें दिसता त्या वाठारान आयलें. हाका म्हणटात भावार्थ. प्रेज गॉड. वय हो ना? हां, भावार्थ दिसना ते वस्त आमी पयलीं आमी जेजूक पळोवंक ना म्हणली न्हय. आमी आतां हें करून आमी सदां आर्गां दिता. तूं जावन आसाय आमचो जिवो देव, तूं जावन आसाय आमचो सगलो बोव व्हरतो देव. आमी तुजेर स्थिर रावता, तूंच आमचो बोव व्हरतो देव आनी तूंच हांव तुजेरूच स्थिर रावता आनी केदीच हांव तुजेर दुबाव दवरिना. आर्गां तुका जेजू, ही आमची मागणी जावंक जाय. आतां म्हाका एक भयण येवन म्हाका सांगताली आतां की आपलो अशे प्रॉब्लम आसा, इश्यूज आसा, हें आसा. हांवें ताका सांगलें पळय, तूं आतां सकाळी सान काल सान आतां इतलो त्यो म्हणलें तूं हें हिंगासर रिट्रिटाक येताय. ताणें खूब रिट्रिटाक गेलीं. हांव म्हणिना कितें चुकता, मनीस चुकता केन्नाय ताका, पूण तुजो विस्वास खंय आहा? हो विस्वास ती ब्रादर म्हणूंक लागली ताका मागण्यांक दवर म्हणूंक लागली. सगळें आमचें तें हें कोत्ता, तो अशें कोत्ता, तो तशें कोत्ता, हें कोत्ता, तें पियेता, हें कोत्ता. हांवें म्हणलें तूं कोणाचेर विस्वास दवरताय? तूं ताचेर तें सिमटम्स आहा ताचेर तूं विस्वास दवरताय की जेजूक तुवें आतां आयकलाय न्ही म्हणलें, जेजू तुवें पळोवंक नाय. पूण तरी आसतना तूं तुज्या मुखांसान म्हणटाय जेजू जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी आनी हांव तुजेर ताचेर स्थिर रावता, विस्वास दवरता. तुजो विस्वास खंय गेलो? तुज्या कोयण्यांनी तुवें घालूंक जाय. कोयण्यांनी घालपाक तो येना. मागीर ब्रदर तूं माग, ब्रदर तूं माग, ब्रदर तूं माग. हिंगासर येवन तूं नोट बरयले गेले, घरा कडेन गेले, कांय फायद्याचें ना. प्लीज हें तुमी जर अहें जर येवन करीत जाल्यार म्हाका हें आहा, म्हाका तें प्रॉब्लम आहा, म्हाका तें तूं प्रॉब्लमूच उलयशात जाल्यार तुमचे कडेन प्रॉब्लम उलयतलो. आतां म्हाका प्रॉब्लम आतां आयल्लो न्ही, देंवसार व्हडलो प्रॉब्लम घेवन येयल्लो, पूण हांवें कितें केलो ताका? नाश केलो ताचो. खंयसर? खुर्साचेर. जेजून खुर्साचेर खेळयला न्ही ताका. हांव आर्गां दिलें जेजूक. प्रेज द लॉर्ड म्हणलें. प्रेज गॉड. म्हाज्या तोंडांतल्यान भिरांतीचें उतर एकूय घेवंक ना हांवें. कित्याक म्हजे भितर आहा तो पळयत आत्मो आनी तांचे भितर आसा ताकाच हांवें पयलो अधिकार दिलो. आनी जेजू तूं जावन आसा बोव व्हरतो देव आनी तूं म्हजो राखणदार पेकोवदार तसोच तांचोय. तूं सगलो आमचो बोव व्हरतो देव. जेन्ना तूं आमचो सगलें तुवें सांगलाय आपूण तुका सदांकाल सोडचो ना, सांडचो ना आनी केदीच तुका कसल्या दुयेंसान कसलेच वायटान तुका पडोवंक दिवचो ना. आनी सदांकाल तूं आपल्या उजव्या हातीन तूं आमकां उबारून दवरलाय म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता. हें आमचें मागणें जावंक जाय. आमी तेंच करूंक जाय. आयज काल एकट्यान समज एकट्यान तुवें सोत मारलें आनी भावार्थान मागणें केलें, तें भावार्थाचें मागणें तुजो कितलोय कोण तुज्या फॅमिलीन आसूं तो ना सुद्दां हें जायना जाल्यार जें तुवें मागलेलें मागणें तें आपले आंजवडे वेतात, जेजूचें उतर घेतात आनी वचोन ताचे पवित्र आत्म्याक हात लायतात, तोखतात, तें उतर वेता आनी ताका तोखता. जेन्ना हांव भावार्थान उलयतां तें उतर आमी पळय बरीं उतरां उलयत जाल्यार आमच्या जिवितान बरें घडटलें न्ही. आमी पळयलां प्रोव्हर्ब्स 18:21 लायफ एंड डेथ, जिवीत मरण सगळें आमकां दिल्लें आहा देवान. तुका सांगलां तुका चूज कर. तुका कितें जाय? तुका जिवीत जाय? जिवीत घे. मरण जाय? मरण उलय. तुका भलायकी जाय? भलायकी उलय. तुका श्राप जाय? श्राप उलय. हें सगळें आमकां थिंगासर एके सायडीन बरें एके सायडीन वायट. आमचेर आहा मोदें जेजू आहा. हां, मोदें जेजू आहा. आमी मोदें जेजूक सांगूंक जाय जेजू हांव तुजेर स्थिर रावता. म्हाका हें पडलेलें ना. हें वायट श्राप सगळें कितें आहा तें सगळें ते 2024 वर्सां पयलीं तुवें खुर्सार खिडोवन म्हाका आनी म्हज्या घोराब्याक तुवें शाश्वीत जिवीत दिलेलें आहा, तारण दिलेलें आहा. म्हाका मेवलें तारण म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दितां. आमचें कितें जाता आमी मातशें कितें आयलें की ना ठटाक करून म्हाका मागीर चलपाचें. आतां कितले दीस पळयता आमी थोडे आमची सिस्टरी येतात, कितें येतात. आतां 1 रितीर कोत्ता, 2 रितीर कोत्ता, 3 रितीर कोत्ता, 4 रितीर कोत्तात. तरी तेंच. पूण तुमी जर ते सहज जर तुमच्या काळजान ते रिगोवंक दिनात आनी ताका जर तुमी बरें सांबाळनात ताका आमी बरेपणान सांबाळूंक जाय. कशें सांबाळटले आमी? तें बरें बी आहा देवाचें उतर जावन आसा बरें बी तें आमकां सदांकाल आमकां कितें जिवीत दिता. जिवीत दिता आमकां दिता. जिवीत दिलेलें आहा आनी आमकां दिता. सदांकाल तूं कितें वायट सुद्दां केलें जाल्यार तुका जिवितान बरें जिवितान तुका बरं बसता. कितेंच जायना.
जेन्ना आमची उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी पवित्र पुस्तकान बरयल्ल्या उतरां प्रमाणे आमची उतरां जायना तो पासून नाजाल्यार भिरांतीन जियेता तो मनीस सदांकाल थिंगासरूच उरता. आमकां भियोवपाची गरज ना. भियोवपाचो आत्मो आमकां दिवंक ना. जेजून आमकां भियोवपाचो आत्मो दिलोलो ना. आमकां बोलिश्ट मोगाचो आनी स्ट्रॉंग आत्मो दिलोलो आहा. जाल्यार आमी कित्याक कोत्ता तर आमकां जो तो आमचे भितर जो आहा तो आमी स्वत मानून घेना. जो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वायटा परस एकदम बोलिश्ट. ही जर म्हजी उतरां तोंडांतल्यान म्हज्या भायर सरोंक नासली जाल्यार थिंगासर कितें ना कितें इश्यू जातले आसले न्ही. सो हांवें ती थिंगासरूच कॅन्सल केली आनी हांवें स्वत मानलें आनी तें सगळें नाश जालो आनी तें बरें आनी ताचें बेबी सगळें ताच्या पोटान सारकें मुवमेंट जाता म्हूण हांवें स्वत मानलें. हें आमी करूंक जाय. समज ती म्हजी कजन भयण बा ती हें करून कितले फावटी आनी एक तुका टेस्टमनी सांगता ताची सेम. ताच्या पयलो चेडो आसलो ताका चेडो जाल्लो आनी ताच्या घरा कडेन एक व्हडलो वडाचें झाड आसलें व्हडलें आख्खें आनी ताचें हें घर आनी व्हडलो बोर्ड आनी तो रूम ताचो आनी हें किचन येवशिल्ल्यान सगळें आनी हें हॉल आनी तो किचन हें किचन सगळें हें आमचें सॉरी बेडरूम ताचो. बेडरुमान ती थिंगासर ताका वयर पायण्यान घातला ताका थिंगासर दवरला. आनी पावसाचे दीस हे अशेंच पावसाचे दीस जालीं आतां 10 वर्सां जातलीं ना 6, 7, 8 वर्सां जातलीं 8 years. तो आतां 8 9 वर्सां ताका 9 वर्सां सारकी उबी जाली आनी तो धाकटो आसलो तेन्ना जस्ट 3 म्हयन्याचो आसलो. 3 म्हयनो हॉस्पिटलांतल्यान ताका हें करून 3 म्हयने ताका आमी नांग हें घालतालीं सगळीं घालून 3 म्हयने ताका जाल्ले आनी थिंगासर दवरलेली आनी भितर आसली. आनी येदो व्हडलो वडाचें झाड आनी वयर ते कितें नळे सगळे वांशे सगळे इमॅजिन जस्ट टेस्टमनी तुका सांगता नियाळ करून आयकत. आनी आमी सदांकाल थिंगासर आसतालीं हांव आनी म्हजे बायलालका थिंगासर आमी सदांकाल आसतालीं आनी आमी सदां मागणें करतालीं. ताकाय वायट बूक दिलेलो तो वाचतालें तें 1 न्ही 2 3 हें आहा ताचे टेस्टमनी तुमकां शेअर करता आतां. कित्याक लागून जेन्ना आमी देवाचें उतर हें जे वायट बूक आहा पळय सो आमी वायट बूक सदांकाल आमी हो वायट बूक घेवन तुमकां कित्याक दिता आनी कित्याक दिला पळय तो तुका सांगता. हातून न्ही हें जावन आसा देवाचें उतर आनी सत. जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान उलयता हो बूक आसा पळय तो हो बूक न्ही बेश्टो बूक न्ही. जेजू क्रिस्त खूद जावन आसा हातून भितर ताणें आपल्या उतर आनी ताचे पवित्र आत्म्या उद्देशी जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान उतरां उलयता आनी आमी उच्चारता जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो सोमी आनी धनी आनी सदांकाल आमी मागणें करताले थिंगासर. मागण्याकूय येताले आमी वेताले. तेन्ना पयलीं आमी प्रिचींग बाचींग नासलें. आमी फकत हांव कामाक वेतालो हें थिंगासर तांचे कडेन आसतालें. आमी घरा कडेन कामाक वेतालो येतालो आनी ते प्रेग्नंट आसले तेन्ना आमी हें करून हें केलें प्रेज गॉड. सो आमी ताका सदांकाल थिंगा आसतालीं आमी म्हणजे संडेची आमी मागण्याक वेतालीं आनी पोत्ती मागीर केन्ना येतालीं पोत्तून रुमान येतालीं थिंगाच आसतालीं. आतां आमी सगळे मागणें करता आमी भावार्थी आनी ती अनभावार्थी म्हणजे तांकां तितलो भावार्थ ना पूण आमी कितें करताले आमी मागणें करताले सदांकाल थिंगा बसोन आमी गिफ्ट आउटांक हें करून आनी आमचे उद्देशी. आनी पळय जेन्ना तुमी देवाच्या उतरांत स्थिर रावतात सदां रावता न्ही आनी देवाचें हांवें ताका सांगलां न्ही ती धाल सदांकाल केदी कितलेंय आसूं तुमचेर केदीच तुमचे लागीं येवपाक तयार कापदर ना ताका. कित्याक ही गोवायकी जावन आसा ते म्हज्या भयणीचे कजनाची ते करून आनी तो भुरगो आसलो आनी तो खाटीचेर आसलो थिंगासर आनी 12:30 पावणे 1 जाल्लें. व्हड न्ही तो वडाचें झाड जाणय तूं वडाचें झाड आख्खें कोसवलें आनी खंय आख्ख्या घरार पडलें आनी तेगाय भितर आहान. आमी कामाक गेला बाचाय कामाक गेल्लो आनी हांव कामाक गेलो आनी आमी सदांकाल आमगे आर्गां आसताले न्ही. व्हड पडलो सारको पडलो वडाचें झाड पडलें सालान सगळें मोडलें फुडलें सायडीक पडलें हें करून सगळें आनी ताका पळय कशें आंज बोडव्यांनी पळय कशें हें केलें पळय तें. त्या रुमान आसलो ताचेर झाड पडलें सायडीक सगळें नोये पडले जाल्यार हांकां खबर ना भितर. मागीर कोण तरी सायडीचो शेजारी आयलो ना गो झाड पडलां मगो घरांत हें सारकें आबूज कडकडीत धांवून गेली थिंगासर. आनी म्हाका खबर आसली न्ही आमी जाणा आंज बोडवे कितले पळय ते आंज बोडवे जेन्ना काम करता न्ही सगळे वयर झाड मोडोन सगळे नोये सगळे सायडीक आनी हें ताचें पायणें नोयाचे सगळे फुटोन सगळ्याक सायडीक पडले. म्हटल्यार ताचेर एक सुद्दां ताका कसलें कांय वायट न्ही ताका एक खरोच सुद्दां येवंक ना मातशी हें सुद्दां जावंक ना स्क्रॅच येवंक ना. प्रेज गॉड हालेलुया. कित्याक जेन्ना आमी विश्वासान भावार्थान मागणें करता तूं मागणें कर आनी समज तो ती कोण सुद्दां तुजी फॅमिली तूं थिंगा वेताय तूं मागणें कर जिबेचें देणें वापर आनी सदांकाल आर्गां दीत राव. तूं पळय तुजे उद्देश आख्खें तें घोराणेक तारण मेवता तें साल्वार जाता. तशें जेन्ना त्या भुरग्याचेर ताणें ताचेर पडोवपूच जाय आसलें न्ही आनी त्याच दिसांनी 8 दीस उपरांत
पेडण्या थिंगासोर आनी एक वडाचें झाड पडलें आनी 6 म्हयन्याचो भुरगो ताचेर हे झाडाचे हे नोये फुटोन ताचेर पडोन हें जालो. प्रेज गॉड. पळय कशें जाता पळय हिंगासोर ताका आंज बोडव्यांनी कित्याक आमच्या तोंडांसान आमच्या मुखारासान आमचे सदांकाल आमी कितें उलयताले जे देवाचें उतर तें स्वताचें देवाचें उतर आमच्या भितर आसलें काळजान आसलें आनी आमी सद्दां मागणें कोत्ताले येराय पासत मागणें कोत्ताले कोणा पासत मागणें कोत्ताले कोणूय आसो वायट पिडे सगलें हें करून सो आनी ताका ताणें कितें केलें सगलें सायडीक पडलें आनी सारकी भियेली तितल्यान हांव आयलो घरा हांवें म्हणलें कांय भियेनाकात कित्याक आमचो म्हणल्यार स्वर्गीचो बाब म्हणलें जेजू म्हणलें भोव व्हर तो देव आहा तो म्हणलें तुमी म्हणलें तिगांय जाणां पळय घर मोडलें पोत्रे फुटले न्हंये फुटले सगळे सालान पडले कितें हें जालें तें जालें सायडीचे वणटी मोडले पूण तो रूम इतलो साबूत उरलो ना देखून एक वासो मोडोंक ना पूण इतलें हें करून कांयच पडोंक ना फकत न्हंये फुटोन ते अशे सायडीक पडले. जेन्ना तेणें ताका उखलून भायर काडलो तेणें गाबा 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 करून सगळे न्हंये पडले आख्खे न्हंये त्या बेडीचेर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हें कशें जालें हें कशें जाता हें जिवितान म्हज्या कित्याक जाता तें तुमच्या जिवितान जावचें ना. जेन्ना तुमच्या तोंडान आनी भावार्था उद्देशी yes sister Psalms that is what Psalms and even this Psalm and even this all everyone if you read that no and believe in that doesn't matter when you confess and believe, confess. I'm confessing. I'll give you an example. I'll give you an this thing. I'll give you share one small this thing. Okay. This thing. My colleague some years back, 1.5 years back, when I was working in my office, my colleague and their whole family, they were reading Psalms 91. I told them so and so, so and so, so and so. So and so, so and so, so and so. So they said, no. I mean, every day we are confessing, we know by heart, Psalms 91. And yesterday also, some day before yesterday, I don't remember, she was saying that, तेणें कितें सांगलें म्हाका आमी Psalms 91 आमच्या तोंडार बाय हार्ट जाणा आमी कसलेंच कांय ना आमकां सगळी खबर आहा हें आसा तें आसा. काल आमी आल्दोना गेलेलीं थिंगासर. बट द मोमेंट the trials comes, infirmity, problems, issues come, that time they don't have that much of guts. I'm sorry to say that, but they said that no, we are by heart like a parrot. If you tell them, no, from all the scriptures, full Psalms 91, they can speak blindly, without a single mistake, without any word, omitting a word. But what's the point? You're confessing by heart like a parrot. Parrot's prayer doesn't work, my dear sisters and brothers. Parrot's prayer doesn't work. How she used to work fast, and she used to know. During COVID time, I'll say this incident. During COVID time, COVIDच्या टायमार सगळे आमच्या ऑफिसान जण एकल्याक, and I know, I did not even wear mask, sanitize my hands, nothing. My boss used to come and shout at me. I said, my hands are already anointed with the precious blood of Jesus. Praise God. He used to look at me. What are you talking, man? God. I know my God, I said. He's my God. He's my God. He's my provider. He's my protector. He's my deliverer. He's my everything. And मागीर कितें जालें तांच्यांनी आपूण म्हणटा सगळें जाणां बाय हार्ट जायना आसलें ती नो डावट. जेन्ना ट्रायल्स आयले आयले तेन्ना कितें जालें भिरांतीन रावन खंय रुमांनी रावली बांबोली रावली ताची ती नर्स आसली थिंगासोरी ताका हें करून डॉक्टरान सांगलें हांवें चाललें नाव वॉट्स द पॉयंट इन कन्फेसिंग Psalms 91. आतां कितें खंय गेलो Psalms 91? जेजू खंय गेलो? जेजू ना. भिरांत न्ही. कोवीड जालो हें जालो तुका जातलो चेड्याक जातलो हेका जातलो आनी हांव बिंदास भोंवता. कोण कस्टमर येता ताच्या फुडल्यान आनी माय बॉसीस रमेश वे मास्क दॅट कस्टमर्स दे इन फ्रंट. आय सेड नो, नथिंग विल कम. The greater the Spirit of God is in me, then greater He is greater than this COVID this thing. कोविडाचो हें आहा पळय तो व्हायरसावून तो एकदम बलीस. हांव हेंच कन्फेस कोत्तालो. हांव सॅनिटायझर करूंक ना केन्ना आयज पासून सॅनिटायज मारूंक ना. वन्स ऑर ट्वायस 1-2 दीस कितें बॉसाक म्हणलें ओके ताका प्लीज करपाक आनी 1 दीसूच मास्क घालें. पयलो 15 दीस सारकी भिरांत आयली.
सगळे कोणा एका कडेन वचूं नाका, हेचे कडेन वचूं नाका, तेचे कडेन वचूं नाका, तेका वचूं नाका, हेका वचूं नाका. सो हांव कितें करतलो आतां? म्हाका सांगलें न्ही हाचे कडेन वचूं नाका. हांव येतालो घरा कडेन. आमचे कडेन कितले जाण पळयले, येताले कापडां काडटाले, भायर धुताले, नुस्तें हाडलें थिंगासर भायर दवरताले, भाजयेचेर उदक मारताले. हांव डायरेक्ट घेवन भितर येतालो रुमार. कित्याक देवान जें आमकां कितें केलां खावपाचें, जें आमचें खाल्लेलें पोटान वेता तें आमकां मेळयना, तें आमकां वायरस न्ही तो. देवान केलां तें सगळें बरें केलां. साकरूय बरी केल्या, चावूय बरी केल्या, गोड पियेलो, शिरो केलो, हें केलो, तें केलो, कांय जावपाक ना. जेन्ना म्हज्या मुखारांतसान हांव प्रोव्हर्ब्स 18:21 लायफ एंड डेथ इज इन दी पावर ऑफ माय टंग. जिवीत मरून म्हज्या जिबेचेर हांव म्हणटा न्ही म्हाका डायबिटीज आहा, म्हाका डायबिटीज सांगल्या डॉक्टरान, म्हाका डायबिटीज वाडटली, मागीर तोहेंच जाता. तेंच जाता आमच्या जिवितान घडटा. जीं आमी उतरां उलयता पळय तीच आमच्या जिवितान घडोवन येता. कोण तुज्या जिवितान हाडिना, देवान हाडूंक ना, हाणें हाडूंक ना, ताणें हाडूंक ना, ताणें हाडूंक ना, तुज्या हाडूंक ना. आमच्या स्वताच्या जिवितान आमी तोंडान उलयता आनी तें घेवन घेता आमी. आनी मागीर म्हणटा म्हाका डॉक्टरान सांगलें म्हजी 400 डायबिटीज आहा, प्रेशर म्हजो 130 आहा, 160 आहा. मागीर आनी कितें जातलें? हां तें आहा न्ही सगळें आहा म्हणटकच आमकां कितें जाता? भिरांत आयली की कितें जाता? भिरांत येता न्ही. मागीर आमी भिरांतीन कितें करता? हां प्रेज द लॉर्ड. भिरांतीन कितें करता? प्रेज गॉड. कोणूच उलयपाक तयार ना, कित्याक भिरांत येता म्हणल्यार. जेन्ना आमच्या तोंडांसान आमी उच्चारिना आनी आमी उलयना न्ही, ताणें येतलें. आतां उडो सांगलेलें न्ही हांवें, आमकां कितेंय येतलें. तुजो साम्स 19 तो सांगता म्हाका आम सायन्स 91 10 10 10. आनी खंय मागीर कोवीड जालो, सगळ्या स्टाफाक कोवीड जालो. डॉक्टरान सांगलें हांव खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचोंक ना. म्हाका म्हणटात कित्याक रे, तुका कांयच जावंक ना मरे. हांवें म्हणलें म्हज्या भितर आसा पळय जो पळयत आत्मो जेजू क्रिस्त, तो बोरतो जावन आसा ह्या वायरसाहून. अशें जेन्ना हांवें स्वत मानलें, त्या स्वत्या उद्देशी हांव चल्लो, तेन्ना कितें जालें? म्हाका कोवीड येवंक ना. आयजून देखून म्हाका डॉक्टरान खंयचें सांगूंक ना तुका कोवीड जाला म्हण. खंयच्याय डॉक्टरा कडेन गेलो, म्हाका फाडलें इन्फेक्शन जालेलें, कितें जालेलें, कांय जावंक ना. तूं म्हणटा बरो आहा, एकदम बरो आहा. आनी तें सांगलें सुद्दां जाल्यार हांव कितें म्हणटा, आर्गा जेजूक, प्रेज गॉड. हे म्हजे रिपोर्ट न्ही, हो म्हजो रिपोर्ट न्ही, हे म्हजें इन्फेक्शन न्ही. जेजून तुवें केलाय तें 2000 वर्सां पयलें. आनी 24 2000 आनी प्लस म्हाका बोनस 24 वर्सां आनी बोनस दिलाय. आनी ताचेवन आनीक लांब 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 हें उतर हांवें उलोवंक जाय. हांव मोच्चो ना, हांव लांब जिवीक जियेतलो. जे बाबरांक दिला पळय ते 120, हांव 200 वर्सां जियेतलो, 150 वर्सां जियेतलो. ताचेहून डबल जी म्हाका दिलेलें आहा जेजून. बसयल्लें आहा ताणें आपल्या उतरान. ताणें सांगलां तुका लांब जिवीत दिला म्हणून, केदीच सोंपचें ना. तातूंत 1.5 वर्सां 2 वर्सां 4 वर्सां ना. लांब जिवीत म्हणजे न्यूमरेबल. ते वाड 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 जायत वता. आमी कितें करता? आमी आमच्या तोंडांनी स्वता आमच्या तोंडान आमच्या तोंडान पाड करता. मागीर आमी म्हणटा कितें ना हांव जाणटो जालो रे, म्हजे कडेन कांय जायना. मागीर तोहेंच जाता. जाणटो जालो की तोहेंच जाता. हांव जाणटो जालो. हाव ओल्ड इज युअर चायल्ड? 10 years old. कितें करता? 10 वर्सां आनीक तुज्या भुरग्याचे जिवीत कमी करता. उगडास धरात, शितीत धरात. जे आमच्या कोंकणीन बरें आहा. कितलीं वर्सां? 5 वर्सां. आमच्या कोंकणी एकदम मोगाळ आमची भास, आमची माय मोगाची भास, कोंकणी भास. किती मोगाळ न्ही, कशीं उतरां. इंग्लीश कितली डिफरंट. ते खंयचे तरी पिक्चर आहलें न्ही, तो कोण तरी अमिताभ बच्चन कितें म्हणटालो, इंग्लीश इज अ फनी लँग्वेज. अशें कितें तरी तो डायलॉग आहा, कितें हांव नको, तें कितलें खूब वर्सां पयलेलें. ते कितें तरी कोण ताका विचारता आनी इंग्लीश इज अ फनी लँग्वेज म्हणून कितें तरी सांगता. इंग्लीश इज अ फनी लँग्वेज. करेक्ट. तेणें कितें उलयलां पळय तो फनी लँग्वेज. आमची अशी आहा, आमची कोही उतरां आहा, आमची बायबलीन आमचे पळयत पुस्तकांत सुद्दां काय बरी बरयल्लीं आहा. हिची कंप्लीट डिफरंट न्ही. इंग्लीश डिफरंट, बायबल न्ही. आं बायबल इज द सेम. देवाचें उतर तोहेंच. आं बायबल नाल्यार तुमी हे क्वेश्चन मिस्टेक कोशात की हो दुसरें कितें शिकयता म्हणून. ना 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 ना. फकत कोंकणीन आमकां जें आहा पळय तें आमचे भाशेक बरी सजमण कशी मेवता, म्हणजे साद्या भितर. आनी ही मातशें आहा कितें तें हाय आमचें हें लँग्वेज. ती मागीर कितें करचें पडटा आमकां पळयत आत्म्या उद्देशी आमकां तुमकां ती फोडून 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 ब्रदर सिस्टरी सगल्यो तुमकां सारकें ताचेर तुमकां पळयत आत्म्या उद्देशी सजमण दितात, शिकयतात. मागीर आमकां गमता कितें कहें कितें पळय तें. पूण आमचें पळयत आत्म्यान पळयत पुस्तकान आमकां बरें बरयल्लें आसा. सादें सोंपें सजमवता पळय तशें. फकत आमचेर आहा, स्थिर आहा की आमी तें उतर आमकां मेवलां पळय तें आमी कशें घेता पळय तें, आमी कशें रिसीव करता, आमी खंयसान घेता
ताचेर आहा आनी ते घेतले म्हूण जायना. आतां तुमी सगळीं आयकतात, खंय युट्यूबाचेर सुद्दां आयकतात, पूण ते घेवन ताचे आमच्या काळजान रोवन ते बी ताची आमची कुयदाद करून कशी कोत्तेली ताचेर आमचेर आसा. आमी सोत मानून भावार्था उद्देशी सोत मानून जे दिसना ते आमी घेवपाचें आमच्या हातून. आमचें खूब आहा आमचें हें करपाचें येवपाचें. तुका आयज काल सोंपें न्ही तें. आमी म्हणटा न्ही आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. वय ना ह्या आमच्या हातून वायट बुकान आहा न्ही, कोंकणी बुकान आसा. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक, रागाक, हिमटेपणाक, चामटेपणाक, कसलेच वायटाक, कसलेच दुयेंसाक, खंयच्या कॅन्सराक, कसल्या मेंटल स्ट्रेसाक, कसलेच हाका मेळ्या ओतम्यांक म्हजे आनी म्हजे कुडी वयर कसलोच अधिकार ना. आमी कितें केलें? आतां हांवें उलयलें, कितें केलें हांवें? उतर भायर सोडलें, भावार्थाचें उतर भायर सोडलें आनी हांवें सोत मानलें. जेन्ना हांव सोत मानता ताचेर स्थिर रावता. आंच बोडवे आमचे जे कितें आमकां दिलेलें आहा तें आपलें काम कोत्तात, ते वेतात आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन फाटाक करून घेवन येतात. आनी आमी जर अनभावार्थान जर तें उतर म्हणत दुबाव दत्तलो म्हाका दूख आहा, हिंगा दुखता, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. तरी दुखता मरे, तरी दुखता सिस्टर, तरी दुखता. हें कितें आहा? आमी दिसता पळय ताचेर चड नियाळ कोत्ता. हाका दिसपाची गरज ना. म्हजे कडेन कितल्यो टेस्टमनी आहा. म्हजें गरम उदक खतखतीत उदक वतलें, म्हजें दोळ्यान इन्फेक्शन जालें, कितें जालें, विदीन 8 days म्हाका 2 म्हयन्याचे डॉक्टरान सांगलेलें इन्फेक्शन जाल्लेलें. फाटल्या दिसांनी कांय दीस जाले फाटल्यान म्हजें कितें तरी केंट साबलेली आनी इन्फेक्शन जालें. दोळो येदो सुजलो, दोळो सारको बंद, कांयच ना, दिसना म्हाका एका दोळ्यांसान. सगलें डॉक्टरान सांगलें इन्फेक्शन. आय सेड प्रेज गॉड, आर्गा जेजूक. आनी हांवें सांगलें हें म्हणलें कांयच न्ही, हे 4-5 दिसां भितर म्हजें सगळें नाश जावन हांव असो तसो म्हजो दोळो, जसो तुजो दोळो आसा तो तुजो दोळो जेजू म्हणलें. म्हजो दोळो न्ही, ही आख्खी कूड, हे सगळे सांदे जोर एक सांदो दवर म्हजे एक कुडीचो सांदो, म्हणजे केसाच्या तायेच्या केसा कडल्यान सारकें म्हज्या पांयाच्या ह्याच्या कडल्यान नाक्षे कडल्यान पासून सगळी जावन आसा तुजी कूड. आनी तुजे कुडी कसलेंच वायट ना. हांव तुजेर सोत मानता, हे डॉक्टराच्या रिपोर्टाचेर न्ही. आनी हांव सोत मानता आनी हांव कांय दिसांनी 4 दिसां भितर हांव सारको बरो जालो आनी हांव तुका आर्गां दिता, दिण वाचता. हें सगळें नाश जावन वचोन म्हाका 4 दिसां भितर हांव सारकें म्हजें जातलें. आनी 4 दिसां भितर सारकें खरेंच जालें. प्रेज गॉड, हालेलुया. कितें उलयलो? जिवीत, भावार्थान जिवीत दिवपाचें उतर उलयलो. आनी तेंच जिवीत आनी तेंच पेकोवणी, तीच पेकोवणी, तेंच उतरा उद्देशी म्हाका पेकोवणी. आनी विदीन 8 दिसांनी डॉक्टरान सांगलेलें कितलें? 1.5 म्हयनो वेतलो. हे ड्रॉप्स घाल, ही टॅबलेटां घे, दी कर, तें कर, तें कर, तें कर. हांवें कांय टॅबलेट हाडूंक ना. टॅबलेटां दिल्ली, 3 भाशेची टॅबलेटां दिलेली. 15 म्हयनोभर घे, मागीर पळोवया, मागीर ये. हांवें म्हणलें आर्गा जेजूक, आनीक म्हणलें परतून वेचो ना. हांव जाणो हें जी कितें हांवें उलयलां, तुजेर विस्वास दवरून भाव दवरून हांवें उलयलां तें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें. हांव तुका आर्गां दित रावतलो, दिण वाचतलो तुका. म्हाका कसलीच खंती उचके काडपाची गरज ना. कित्याक तुवें सांगलाय, तुवें भासयलाय, तुज्या भासवणेन तुवें म्हाका भासयलाय, तुज्या उतरान म्हाका भासयलाय, तूं पळयत म्हाका बरोवन दवरून तातूंत भासयलाय. हांव तुजेर स्थिर रावतां आनी हांव तुजेरूच नियाळ कोत्तां आनी तुजेरूच हांव विस्वास दवरतां आनी तुजेरूच हांव भावार्था उद्देशी जें कितें आहा तें जे म्हाका दिसना तरी आसतना हांव तुजेरूच स्थिर रावन जें दिसना त्याच वस्तूचेर हांव स्थिर रावतलो. म्हाका पेकोवणी म्हाका दुखता, हांव ताचेर स्थिर ना, पूण म्हाका पेकोवणी आदी फुडेंच मेवल्या. हें कांयच न्ही, हें इन्फेक्शन कांयच न्ही. सो डॉक्टरान सांगलें कितलें? 1.5 म्हयनो. जालें कितले दिसांनी? 4 दिसांनी. 4 ते 5, 4 दिसा ते 5 ते 5व्या दिसा सारकें फिश हिंगासर आयलो. रिट्रीट अटेंड केलें, रिट्रीट आहलें 4 दिसाचे, 2 दीस रिट्रीटाक आयलो आनी गेलो घरा. आयज पासून कसलें कांय वायट ना. कितलें येता म्हाका, आमकां येताच न्ही. तुमी म्हणशात कितें आमी प्रिचींग कोत्ता ब्रादरीक सिस्टरीक कांय ना, ते बरें हें ना 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 सगल्यांक आहा. जण एकल्याक कितें ना कितें सैतान तुका नाटयता. आतां हें देंवडलें दाखोवंक ना म्हाका. हांवें कितें केलें? हांवें आर्गां दिलीं, हांव नाचोंक लागलो. आर्गां दिवन जेजूक नाचोंक लागलो. त्या भाशेक आमी जण एकल्यान तशें करपाक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितान आमी कितें जाता, हें आमच्या जिवितान काम करचें ना. देवाचें उतर तूं कितले विस्वास दवर, तूं कितले भावार्थान हें कर, एक 16:31 तूं म्हूण जावचें ना. जेन्ना तूं सोत मानताय सारकें काळजान सांग, पवित्र आत्म्या उद्देशी, आनी तूं उच्चारताय आनी म्हणटाय जेजू तूं जावन आसा म्हजो स्वामी आनी धनी,
सर्वस्व सगळें म्हजें. तूं म्हजो दोतोर, तूं म्हजो वैज, तूं म्हजो पेकोंडार, तूं म्हजो सगळें राखणदार, सगळें जें कितें तो तूं, यू आर माय प्रोवायडर, यू आर माय गॉड. एन इन यू आय ट्रस्ट लॉर्ड जिजस. तुजेरूच हांव स्थिर रावतां, तुजेरूच हांव विस्वास रावतां. तेच तेन्नाच भावार्थान आनी विस्वासान उलयल्लीं उतरां आमच्या जिवितांत घडून येतात. आयज काल तेंच म्हज्या जिवितांत घडटा आनी आयज काल तेच हांव गोवायकी सगल्यांक दिता. एक न्ही कितल्योच गोवायकी आहात म्हज्या जिवितांत. प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर आसूं, नो प्रॉब्लम, लेट देम प्ले. If you get distracted like this, then imagine the devil is also over here. तो देंवसर आहा. भुरगीं आसा न्ही, भुरगीं तीं खेवतात. एक तुका गोंयकी दिता, एक सिस्टर आहली आनी सदांकाल तो कितें करताली, तिका हाडटाली आनी ती प्रिचिंगाक बसताली भितर आनी भुरगीं खेवतालीं अहीं. फुडें तांकां भुरग्यांक थिंगासर बसयलीं आनी तांकां स्केच पेन आनी कितें कितें तांकां दिलें. ते बोबाड करताले. ते डिस्टर्ब जाताले. हें करून एक दीस दोन दीस ताका ब्रदरीन सांगलें, यू डोंट फोकस ऑन देम बिकॉज दे आर एनॉयटेड. And tomorrow if you ask them anything, they'll answer because their soul is listening, prospering. Their soul तांचे भितर जो आत्मो आहा तो तांकां शिकयतात, ते ताचे जाणवायेन. सो तांकां कितें ते खेवतात, कितें करतात, पूण तांचें हें खंय आसता, देवाच्या उतरां. जें कितें हिंगासर पवित्र आत्मो तांकां ताच्या भितर आसा, तो पवित्र आत्मो तांचेर ताबो घेता. आनी ताणें हें केलें आनी कितें केलें ताणें, सदां काल तो आयकताले. स्कॉलान गेले, थिंगासर देवाचें उतर आयकताले सदांच. 1 Peter 2:24 बाय द वुंड्स एंड स्ट्राइप्स ऑफ जीसस यू आर कंप्लीटली हील्ड. आनी ताका कितें सदां प्रिचींग करतालो आनी सदां येताली. 2 दीस 3 दीस रिट्रीटान करताली, हें करताली. एक दीस कितें जाली, ते टिचर आहली पळय तांच्या इश्कॉलान, ते टिचरी पोटान दुखोवंक लागलें. आनी हे भुरगें आहलें पळय, तो भुरगो आहलो, तो देवाचें उतर आयकतालो. तो उबो रावलो. सिस्टर, कॅन आय प्रे फॉर यू? सेड, वॉट? Sister, teacher, can I pray for you? I said, what? No, I just want to pray. I want to command that the sickness, and instantly you will get healed. See, तो भुरगे या दोसो भुरगो, so 7 वर्सांचो कितें भुरगो तो, इश्कॉलान सान 7 years old, 6-7 years old. ताणें कितें सांगलें टिचरीक, मागणें कोत्ता विश्वासान, भावार्थान. आनी ताणें हात धरलो तिचेर आनी ताका कमांड केलें, इन जीसस नेम आय कमांड दिस पेन टू गेट आउट ऑफ दिस टिचर्स बॉडी रायट नाव, एंड वॉट एवर आय हॅव सेड हॅज ऑलरेडी कम टू पास. एंड सिस्टर, यू आर कंप्लीट, टीचर, यू आर कंप्लीटली हील्ड इन जीसस नेम, आमेन. आनी तो खेवपाक गेलो, धांवलो भायर गेलो हें करून. सिस्टर टिचर थिंगा क्लासीन आहा आनी ती शिकयता, मातसो बसली आनी शिकयता. आनी कांय वेळार तिका स्टार्ट केलें हें करपाक, शिकयपाक. आनी शी वॉज सरप्रायज, अरे इतलो उडत म्हाजें हें जातलें. आनी ताणें ताच्या मायक फोन केलो, वॉट डीड यू टीच युअर सन? आतां टिचरीन फोन करप इश्कॉलानसून आनी जापकून हें करप म्हणजे माय भियेली. कितें केलें? माय भियेली. ताका विचारलो, कितें जालें? तूं ताका खंय हें कोत्ताय, मागण्याक कितें कोत्ताय? ताणें म्हणूंक लागलो, असो हात दवरलो आनी 2च उतरां उलयलीं. आनी उलयना फुडें कांय सेकंदांत सटाक करून म्हजी इतली दूख जाताली. आपूण कोदेलीर बसलेली आनी हें कोत्ताली. स्टुडंट सांगली सगळीं, तुमी हिंगासर बसात ओगी, आपूण मातशें बसता म्हणून. आनी कांयच खिणां हेतून आपल्याक सगळी दूख गेली. प्रेज गॉड म्हणूंक लागली. सिस्टर आपूण म्हणूंक लागली, ना अमके कडेन. आनी आतां ती थिंगा बेंगलोर सिस्टर येता, ती प्रिचींग कोत्ता आनी आतां ती देवाचें उतर आयकता. पळय, आमी आतां भुरग्यांक केन्ना हें करपाचें ना. कित्याक भुरगीं खेवतात, कितें करून, कितें हें करून. ब्रदर सुद्दां सांगता आमकां, सिस्टर सुद्दां, चड मस्ती करता जाल्यार ओके, चड कितें हें करता जाल्यार हें करपाचें, बट तांकां सांगपाचें. पूण आमचें कॉन्सन्ट्रेशन खंय आसूंक जाय? देवाच्या उतरार. आमचें सरावंडींग, आमचें सगळें आमचें हेका हेंच आसतात, हेंच आसता. आमी तेचे स्थिर रावता देवाच्या उतरार, जेजूचेर, की सायडीक कितें घडटा पळय तें. हें आयज काल आमी हें जाता. मातशें कितें जालें डिस्टर्बन्स, पूण तुजें मन आनी स्थिर आनी तुजें काळीज आनी आत्मो खंय आसूंक जाय? देव कितें उलयता त्या देवाच्या उतराचेर. सायडीक कितें जाता तें कांय प्रॉब्लेम ना. हें जर तूं टेस्ट पास करून हिंगासान भायर सरली, मोगाच्यान तुमी जर हें टेस्ट जर पास जाल्यात आनी फुडले तुमकां क्लासीन व्हडलें प्रमोशन आहा आनी तुमचे भितर जें कितें तुमी पळोवंक ना, तुमी तुमच्या दोळ्यांनी सुद्दां पळोवंक ना, तुमच्या कानांनी केन्ना आयकोंक ना, तुमच्या काळजान देखून केन्ना वचोंक नासलेलें, ताच्याहून व्हड मिलाग्री तुमच्या जिवितांत फुडें रावल्याच. जेन्ना तुमी विस्वासान ही उतरां आनी भावार्थाची उतरां तोंडान सावन उलयतल्यात आनी स्थिर रावन आर्गां दीत रावतल्यात, तेन्ना सायडीक कितें आसूं. आतां सांगलें न्ही ते सिस्टरीक, तूं म्हणलें ताचेर फोकस करना काय. तुजो गोप येता, हें कोत्ता, तो कोत्ता. हांवें म्हणलें तूं दीस इज वॉट. तूं म्हणलें आतां कितले फावटी आयले सिस्टर, म्हणलें म्हाका सांग प्लीज, राग धर नाकाय. आतां येवन उलयताली ती म्हजे कडेन हें करून सिस्टर. सो ती म्हणूंक लागली, ओगीच रावली. सिस्टर म्हणलें पळय, हय आहा तें, इट इज नॉट दॅट. बाबा
बैठो, हाँ ऐसे ही बैठो, हाँ मस्ती नहीं करनी, सीधा बैठो, ऐसे बैठो. व्हेरी गुड, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस. सो ताणें कितें केलें, ती कितें सिस्टर आयली आनी कितें सांगूंक लागली, ना म्हजो घोव अशें करता तुजें करता. हांवें म्हणलें तूं म्हाका सांग सिस्टर, म्हणलें तूं आतां कितली रितीरां येवन हिंगासर केली. खूब रितीरां केली ना, हांवें तुका पळयता म्हणलें. आतां सिस्टरीन म्हणलें हाडलें तुका हिंगासर, तुज्या भितर तें बरें बी खंय आहा, भावार्थाचें बी तुज्या भितर खंय आहा, भावार्थ खंय आहा. तूं फकत येता आमकां सांगता ये तिसरी न्ही चवथी पांच कितलेच फावटी तो हिंगा आसतलो, ताका मातशें शिकय, मागीर ताका हें कर तें कर. हांवें म्हणलें आमी ताका म्हणलें शिकयता, शिकोवपाचें आनी हें करपाचें. म्हणलें तूं आमचें काम म्हणलें पळयत आत्म्याचें, म्हणलें ताका शिकयपाचें. तो जर तो हें घेवपाक तो आपल्या तोंडानसून जर तो उतर उलयना आनी तूं भावार्थाचीं उतरां उलयनाय, तुज्या जिवितांत तूं कितें पळयतलोय. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. एक मिनिट आं. हॅलो, हां बाय सांग. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हां प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हांव तेच तें सांगतालो. हां चल चल चल. प्रेज गॉड, हालेलुया. सांगलें न्ही. प्रेज गॉड, व्हडल्यान तावयो दिया, जेजूक तावयो दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. माय गॉड इज ग्रेट, माय गॉड इज ग्रेट. प्रेज द लॉर्ड. ताका सांगलेलें न्ही, विदिन 45 मिनिट्स सुद्दां जावंक ना, डिस्चार्ज दिवन घरा. प्रेज गॉड. देखून तुमकां हें कित्याक म्हाका इतलें हें जाता, उर्बा येता आनी पळयत वच म्हजे उद्देशीक दिता. म्हाका रावंक जायना, म्हाका रावंक जायना. तशीच तुमकांय तेंच जें तुमचे भितर उजभवता आनी सगळें शिजता. कसलें जेजूचो मोग, जेजूचें सगळें बरेपण, जेजूचें बरेपण. हें जेजूचें बरेपण न्ही, वय वा ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी एक फावट व्हडल्यान जेजूक तावयो दिवया, तावयाची भेट दिवया व्हडल्यान. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. सो आतां तुमकां गमलें कशें कितें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशें काम करता. आमचे भितर भोगसवणें, मोग आनी फकत जेजू. आमी जेजू कडसून केदीच पयस वचोंक जायना. आमी वेता, जेजू आमचे कडसून केदीच पयस वचना. तो आमचे कडेन सदां काल रावता, सदां काल आसा आनी सदां काल आसतलो. आनी तेणेन सदां काल तुमकां पोत्तून 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 हांव तेंच सांगता, तो आमकां सदां काल आपल्या उजव्या हातान जोण एकल्याक आख्खे तो वयर उबारून दवरता. आनी ताच्या पोनाक सकयल फेरनान सगळे ते आमचे कसले चिंतना, खोती, हुस्के, गरीबसाण, आमचे कडेन पयसो ना, ते सगळे फेरनान आमी कशीं आहान, खुशाल बरीत जियेता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. कितें जालें, विदीन 40-45 मिनिट्स कितें कोहट रिपोर्ट आयलो, दिसना तें दिसलें. कितें दिसलें, गॉड्स ग्लोरी. प्रेज गॉड, हालेलुया. गॉड्स ग्लोरी न्ही, हां जेजूची महिमा न्ही. प्रेज गॉड. आमी उबारूंक जाय ताका वयर. आमी कोणाक उबारता वयर, हां आमी कोणाक उबारता. तुमीच विचार करात, 2 मिनटां तुमी दोळे धाकात आनी विचार करात. जेन्ना आमी पळय आतां ब्रादरीच्या तोंडानसान उलयले, ब्रादरीन उलयलें, आमी तुमकां बेश्टी सुकी आनी फुसकी गोवायकी जायना. कित्याक सांग, जो म्हजे भितर हा पवित्र आत्मो, ताच्या उद्देशी, ताच्या बळा उद्देशी पवित्र आत्म्या जेजू. हांव म्हणटा न्ही, हांव जियेता तो हांव न्ही, जेजू क्रिस्त जो म्हजे भितर जियेता ताच्या उद्देशी हांव जियेता. प्रेज द लॉर्ड. जोण एकल्यानी तुमी हें कन्फेस करूंक जाय, तेन्नाच तुमच्या जिवितान व्हड मिलाग्री तुमी अनुभवूंक पावतल्यात. जशें आतां ही व्हड मिलाग न्ही, हां जेजूची महिमा न्ही. आनी हांव जो त्या टेन्शनान घेवन बसलोलो ना, आतां प्रिचींग करचो ना, आतां थिंगासर रावतलो, फोकस केल्लो जाल्यार कितें जातलें आसलें. हां प्रेज गॉड. आय नो माय गॉड इज माय सो लविंग गॉड. म्हजो जेजू बरो देव, इतलो मोगाल देव. हांव कितें असलें सुद्दां जाल्यार भोगसवण्या उद्देशी म्हाका ताणें दिलेलें आहा, तें जिवीत हांव जियेतां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. हें म्हजें बरेंपण, हें मोग. जेन्ना तुजे भितर तूं स्वता हीं उतरां उलयतल्यात, मोगाच्या भाव भयणांनो, मोगाच्या न्हू, तुमकां जेजून वेचून काडलेली. हां तुमी जेजूची वेचून काडलेली पोरजां. जोण एकल्याक ताणें नांव घेवन काडला, आपयल्या. जोण एकल्याक ताणें नांव घेवन ताणें आमकां आपले सारकी केल्यान, वय ना केल्यान ताणें एकल्याक की म्हाकाच केला. ब्रदर जॉन्सनाक केला, सिस्टर जॉसलिनाक, ब्रदर जूड, बाकीची सिस्टर अनिशा, ब्रेंडन आनी कोण एनॉयटेड प्रिचर, सगल्यांक तांकां केलें. हां ना सगल्यांक केल्या. सगळेचें जें कितें आहा जेजून तांकांय दिलां तें आमकां दिलेलें आहा.
प्रेज गॉड. आयज सान तुमी कितें कोत्ताल्यात? आत्तां सान ह्या खिणाक सान, आयज सान न्ही, आत्तां सान कितें कोत्ताल्यात? कोणूच उलयना. कितें कोत्ताल्यात? अरे जेजू सगलीं ओगी रावलीं, आतां कितें कोत्ताल्यात म्हळ्यार सगलीं बॉन. आय म्हज्या दोनया देवा, वाखाणूंक जाय देवाक, आमी दीण वासूंक जाय, ताचेर आमी स्थिर रावंक जाय आनी फकत ताकाच आमी आमचो सोमी दोनी मानूंक जाय आनी आमच्या तोंडान ताचेर विस्वासान आमी म्हणूंक जाय जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी. हांवें तेंच म्हणलें आनी म्हाका अर्द्या वराच्या पावण वरान म्हाका रिपोर्ट मेळलो, आमी घरा वयता मामा बाचीसून. मामा आमी घरा वयता. हे पळय देखून हांवें फोन घेतलो ताचो. प्रेज गॉड. हांव जर खोतीवस्क्यांनी तो व्हडलो दोंगर दोंगराक पोवन रावल्लो जाल्यार कितें जातलें आसलें? आमी पळयता सिस्टर. प्रेज गॉड. जस्ट तुका एक्शन दाखयता. हांव खूब पयलें हें अशी करून. कोणाक मातशें कितें सांगलें न्ही कॅन्सर जालो, कितें तो खबर ना. तूं ताचे कडेन कितें उलयता आनी तो तुजे कडेन कितें उलयता पळय तो ताका खबरूच ना. तो आउट ऑफ कंट्रोल. रिमोट कंट्रोल आसता न्ही, आमी टीव्ही करता न्ही तें. आमी जर हें करीत जाल्यार कितें जातलें आमकां? आमी जर टाटा स्कायचो हाडून हेका लायलो आमच्या एसीक जाल्यार एसी ऑन जातली न्ही ना? कोण सांगता? प्रेज गॉड. जावचो ना? टाटा स्कायचो हाडून एसी ऑन करूंक जावचो ना? पळय आमी ट्राय करुया. जाता शुअर जातलो ना न्ही? तेच भाशेन आमचे देवाचें उतर आमी भावार्थान आमी आनी भावार्थ दवरून जें उतर आमी उलयता पळय तें रायट हेका उलयत, सारकें उतर उलयत जाल्यार सारकें आमच्या जिवितांत तेंच घडोवन येतलें. आमचें घडोवन येतलें तेंच. म्हाका पेकोवणी जाय. म्हजो घोव सोरो पियेता, ताका नाश केलेलो आहा. आर्गा तुका जेजू. तो पियेता ताचेर तो न्ही, ताचे भितर आहा ताका हुकूम घालता आनी म्हजो घोव कांय दिसा भितर येता ते कांय दिसा भितर तुजी गोवायकी जातलो. तो कोहो पयलो आसलो आनी देवाचें उतर घेवन 100 जाणां जावन ताका स्वता सुटका फावो करून तो तुजी गोवायकी दुसऱ्यांक जातलो. हें आमी आर्गां दिवंक जाय. आमी कितें करता दुसऱ्यांक? आमी कितें करता? बाबा बैठो बैठो उधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो. आमी कितें करता? प्रेज गॉड. आतां कांयच उलयना. आय एम सो एक्सायटेड. भाव तुका सांगू म्हाजें आतांच न्ही थ्रू आवट एन होल लायफ जें म्हजें लांब 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 काव दिला पळय तें हांव केदींच म्हजे कडेन उतरां जेतू तूं म्हाका उतरां दिताय सदां काल. कशें आमी जिवीत आमचें जिवंक जाय सदां काल म्हाका दिलां तेणेन. अब्राहमाक 120 वर्सां 150 वर्सां दिलेलीं तितलेंच जिवीत न्ही, लांब भाव. म्हणजे तुका कितलें ताणें सांगलां लांब भाव. जेन्ना तूं विस्वासान म्हणटलोय जेजू तुवें म्हाका दिलाय जिवीत, म्हज्या फामिलीक दिलाय, तशेंच तूं म्हज्या शेजाऱ्याक म्हाज्या दुस्मानाक दिलाय, ताकाय तुवें लांब भावकान बोल्लाय आनी ताका तुज्या जाणवायेन बोल्लाय आनी सगल्या वायट आनी मेवतमेनसान दुयेंस पिडेनसान तांकांय तुवें फारीक सुटका फावो केलाय. जशी म्हज्या फामिलीक फावो केलाय तशी ताका तेच मागणें तेच हांव तुजे आशिर्वाद तांचेर घालतां आनी ताच्या जिवितांत घडोवन आयलें म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा. ह्यो मागणें कितलीं जाणां करतात? कितलीं जाणां करतात? सोत सांगात. ना जाल्यार सगल्यांक फाल्यां सकाळीं हिंगासर हांव एकट्याक उलो करतलो आनी जातलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमचो देव बोवरतो देव ना. आमचे प्रॉब्लेम्स बोवरते वय ना ना. प्रेज गॉड. सो आतां तुमी रेडी आहात दुसऱ्यांक खंय वचपाक आनी सगल्यांक हें करपाक, दुसऱ्यांक गोंयकी जावपाक, जें कितें आसा तें कोणूय आसूं, तुमच्या घरांत तुमच्या बिराडाक रावं, तुमच्या सायडीक रावं, तुमच्या कुशीक रावं आनी तुमच्या दुस्मानाक वचपाचें ना थिंगासर. तुमकां तो कितें कितें उलयतलो. कशी वेतेली सिस्टर? आतां तुका आतां एक तुजो आमचो कोण आहा तुका भिरांत येवची ना? कितें उड येतो ना तोरी येतलीच. कित्याक देवाच्या उतरान देखून नासली पूण तुका सैतान घालतलो न्ही. आतां तूं सिस्टर स्थिर आहाय. हो तूं स्थिर आहाय कित्याक तूं आतां जाणय तूं आतां कितलें रितीता गेली सगलीं जाणय तुका सगलीं तूं येताय दुसऱ्याकूय रीच आवट कोत्ताय. सो दॅट इज व्हेरी एप्रिशिएटेड बाय गॉड. सो देवाच्या हातून सायडीन तुका देवान सगलें कितें आहा तें तुका तो पळयता.
जोण एकल्याक पळयता तिकाच न्ही सिस्टर एक सगळें म्हाकाय पळयता तो हांव जर फोटी मारून सांगीत न्ही हांव हिंगा गेलो थिंगा गेलो ताका म्हाका एक ना एक दीस आमकां ताका जेन्ना जजमेंट डे आमकां ताका सगळ्यांक दिमी मोडून ताच्या फुडल्यान बसून आमकां हिशोब दिवंक जाय. तो सांगतलो तुका आपूण इतली वर्सां दिलेली लांब तुका जिवीत दिलेलें त्या जिवितान तुवें कितें केलें. म्हजें जिवीत तें तुजें न्ही, तुजें जिवीत न्ही म्हजें जिवीत तुका हांवें दिलेलें. म्हजें तुका सगळें हांवें तुका दिलेलें बरेंपण दिलेलें त्या उद्देशी तूं चलतालोय आनी तें तुका बरेंपण सगळें जाणवाय जावन तुवें कितले आत्मे साल्वार केलाय. मागीर कितें सांगतल्या म्हजी फॅमिली म्हजो घोव सुटका जालो, म्हजो चेडो बरो जालो, म्हजी सुनेक कितें दुयेंस आसलें तें बरें जालें, आय एम हॅपी, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड. हें जालें आमचें ना. मोगाच्यानो भाव भयणानो तुमकां खरें कितें आसूं जेन्ना आमी आमची मनाची नवसोडी करता आमी कावजानसान जे आमी पवित्रत्म्या उद्देशी दुसऱ्या कडेन भावार्थान जेन्ना आमी वेता कोणूय आसूं तो दुस्मान जो आसलो न्हू तूं वचोन पळय एक फावट मोग दी ताका. ताणें कितें केलें तुका जेजून सांगूंक ना न्ही ताका दुसऱ्याक हें कर म्हणून. आमी जर तशें करीत जाल्यार आमी देवाच्या फुडल्यान फोटींग आमी हें इतलें कांय करून फायदो ना. मोगाच्यानो तुमीच विचार करात कितलें तुमचें पळयात तुमी पळयात मोगाच्यानो तुमकां आजून पासून पळय तुमी रितीता येतात कितें आमी तुमकां देवाच्या उतराचे भायर तुमकां कितें शिकयता जाल्यार सांगात. आमच्या तोंडांसान एक कसलें उतर आमकां पवित्र आत्मा काडटा ना. मोगाचें उतर, बरेपणाचें उतर, भोगसवणेचें उतर जावं कसलें कितें आमी आडमेळेचेर कशें ताचें जैत व्हरपाचें सगळें तें आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी सगळें पवित्र आत्म्यान आमकां हें भासावणे उद्देशी ताच्या पवित्र पुस्तकान बरोवन आमकां दिलेलें आहा. गो तुमी आतां बूक आहा तुमचे कडेन कितले जाणां कडेन बूक आहा असले कोंकणी मराठी? दोग जाण ते एक जाणा चौग जाणां 5 ओके. सो तुमकां कोंकणी जाय कोंकणी बूक आसा आमचे कडेन. सो प्लीज फाल्यां सकाळीं हिंगासर 8 o'clock सुमार सगळीं येयात. 8 ते 9 पासून आमचें हें आसतलें आनी मागीर सेकंड सेशन स्टार्ट जातलें. कित्याक एक्चुअली हांव वचपाक आसलो सो आय वील नॉट गो बिकॉज माय गॉड इज ग्रेट. वॉट एवर हॅज डन इट इज बीन टर्न्ड अवे फ्रॉम माय फॅमिली and my all my relatives, everyone, they are rejoicing and I am also rejoicing. Praise God. So हांव फाल्यां सकाळीं येवन हिंगासर ते कित्याक सिस्टरी ना नाल्यार आमची सिस्टर घेताली न्ही. सो प्लीज सिस्टर प्लीज 8 सुमार येयात हिंगासर. समज जर तुमी वेगीं आयल्यात कितें आयल्यात प्लीज तुमचे कडेन हंबल रिक्वेस्ट म्हजी न्ही जेजू क्रिस्ता उद्देशी हांव तुमचे कडेन पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता. तुमी हिंगासर येयल्यात बाचा करूं नाकात प्लीज. बाचा मागीर आमी घरा वचोन केन्नाय करूं येता. आमकां टायम खूब आहा तें तुमचेर आहा. आमी कोणाक फोर्स करिना. आयल्यात हिंगासर दोळे बंद करात. कोण सायडीक प्लीज चूप मेळटो ना बाबा. सो प्लीज सकाळीं 8 आयले न्ही हिंगासर मातशें प्लीज तुमी दोळे बंद करा आनी जिबेचे देणे कितल्या जाणांक जिबेचे देणे आहा सगळ्यांक आहा न्ही सगळीं जाणां हय न्ही. सो प्लीज ते भाशेक ब्रदर राग दोन नाकाय कित्याक केन्नाय तुका पळयता कातारां म्हणटाय पळय रातची ती कातारां बंद कर मागणें करीच राव. सकाळीं ब्रदर ये आनी थिंगा तूं पयलो येताय देखून तुका पॉयंटार कितें केलां हें सगळ्यान पयलो 4 उठटा ब्रदर. 4 o'clock कितलो कोण उठटा 4 बा हांव 7:30 उठटा. ताका खबर आहा ब्रदरीक आमी हिंगासर न्हिदता. सो ब्रदर सारको 4 उठटा ना ब्रदर. बायबल वाचता ही इज रिडींग बायबल. प्रेज गॉड दॅट ही इज नॉट वेस्टिंग टायम. एक अद्देवर तरी बायबल वाचता ब्रदर. हांवें पळयलां ताका हिंगासर हाफ एन आवर मागीर तो कितें सगळें कितें नांव वाचता हें करून नान बा करून मागीर रेडी रावता तो तशें. सो प्लीज तुमी आयल्यात सकाळीं फुडें येवन तुमी आतां देवाचें उतर आयकलें सगळें हें करून प्लीज तुमी प्लीज रिक्वेस्ट हंबल तुजें हंबल मातशें बसा आनी जिबेचे देणे नाजाल्यार आर्गां दीत राव हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमकां जिबेचे देणे ना न्ही हालेलुया हालेलुया म्हणीत रावात आनी आमकां सांगात तुमकां ना जाल्यार फाल्यां हांव हिंगासर 8 हें करतलो तेन्ना हांव तुमचे कडच्यान समज तुमकां ना न्ही सांगा वयर हात वयर करा ब्रदर म्हाका खबर ना. कित्याक सगल्या कडेन हे जिबेचे देणे आहा हे फुकट देणे आमकां पवित्र आत्म्यान दिलेले आहा. पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा मेवला ताचे उद्देशी आमकां सगळें फुकट मेवलेलें आहा. कसलेंच कांय आमकां कमी ना कसलेंच. हिलींग डिलिव्हरन्स आमकां सगळी पॅकेज जॉय पीस हॅपिनस सगळें आमच्या भितर आहा. हें आमकां पयलीं जाणवाय नासली आतां आमकां सगळी खबर आहा. होल पॅकेज साल्वसांव दिलेलें आहा. साल्वसांव म्हणजे तातूंत सगळें आयलें. होल पॅकेज साल्वेशन इज अ होल पॅकेज ऑफ पीस जॉय हॅपिनस वॉट लॉंग सफरींग सगळें तें कितें आहा पळय सगळें तें एका हातून ताका म्हणटात साल्वसांव. तारून आमकां दिलेलें आहा सगळें तातूंतल्यान आमकां भोव तें देवान आपलें हें केल्लेलें आहा. आमी कितलीं जाणां करता हें करून हे बूक घेयात तुमी. आमी तुमकां फोर्स करना
कोणाक जाय कोणाक नाका हें करून प्लीज. आनी हंबल रिक्वेस्ट, फाल्यां येवन तुमकां हांव हिंगासर 1 वर 8 ते 9 कन्फेशन घेवन हांव तुका ताचे वयर हांव तुका प्रिचींग करतलो फाल्यां सकाळीं मॉर्निंग 8 to 9 o'clock. प्लीज कोण पयसान कितें येवपाचें हांव मातशें प्लीज या बाय 8:30 सुद्दां जाल्यार उपकारता, 8:30 to 9:30. सो आमी हें करुया, कन्फेशन वर्ड कन्फेशन घेवया आनी मागीर केन्नाय तुमकां जाय तेन्ना घरा वचून तो बूक वायट बूक घेयात. आमचे कडच्यान सकयल आहा हेचे कडेन ब्रदरी कडेन. तुमचे कडेन ना जाल्यार आमकां सांगा, आमी तुमकां दिता. कितलेय बूक व्हरा, हिंगासर सगलें कांयच ना. तुमकां फकत जें कितें देवान आमकां कायदो दिलेलो आहा, देवाची भासावणी आमच्या तोंडांसान तो आमकां कायदो घालोलो आहा एक. तो कायदो आमी सदांकाल नेमून आमी सारको त्या कायद्या प्रमाणे आमकां चलपाची गरज. जेजू क्रिस्त देवाचो कायदो तो पळयत आत्म्यात आमकां कायदो दिलेलोच आहा. तुज्या मुखार सदांकाल आर्गां दिवपाची जेजूक ती जेजूक आर्गां दिवंक जाय. सदांकाल बायबल वाच, सदांकाल एक खंयचो स्क्रिप्चर घे, 2 म्हयने वाच, 3 म्हयने वाच, 15 दीस वाच, म्हयनो वाच, पूण बायबल ही वाचपाक आनी पळय तो पुस्तकान आमकां वाचपाक आमकां हे कायदो सगलो सारको नेमान घातलेलो आहा देवान. देवाचो कायदो आमी मोडूं शकना, केदीच आमी मोडूं शकना. तो भोव व्हडतो देव आमचो, ताणें आमकां जें भासयल्लें आहा तें आयज पासून आमी अनुभवला. हांवें टेस्टमनी कितल्यो शेअर केल्यो वळव ना. तुमकां खरें देवान हात लायला की हात लायतलो? लायलो. प्रेज गॉड. सगल्यो ज्यो म्हज्या जिवितान इतल्यो मिलाग्री जर घडोवन आयल्यो जाल्यार तुमच्या जिवितान त्यो ना. सगल्यांचे कोणाचे ना म्हणून म्हाका हात वयर करात. जेजू आमकां केन्नाच पावना म्हणून हात वयर करात. वळव ना. कितले जाण सांगात कोण आहा? ना. कित्याक तुमकां खबर आसा स्वत कितें आनी फोट कितें पळय ती. आनी एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा कितें करून, कित्याक हांव पळयतां, कित्याक न्ही, तुम लोगों को बाहर जाना है, चलो बाहर जाओ, चलो 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 बाहर चलो, चलो चलो नीचे जाओ, सब लोग जाओ जाओ जाओ, चलो चलो उधर नीचे जाओ, जाओ जाओ बाबा, जाओ बाबा नीचे खेलो उधर, चलो 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 नीचे जाओ. सो प्रेज गॉड. सो खंय आसलो हांव? कितें सांगतालो? भासावण्यो जेजूचे. आनी हे बूक आमी हाका सदांकाल एक अद्देवर 15 मिनट आमी जेवता. डॉक्टरा कडेन कितली वेतात? सगळीं वेतात न्ही? वय ना. हां, प्रेज गॉड होली स्पिरीट. थँक्यू होली स्पिरीट. बरें म्हाका रेवल्युशन दिलें. आमी डॉक्टरा कडेन वेता केन्ना? आमी वेता ना न्ही, सगळीं वेतात. केन्ना कितें आसता, कितें प्रॉब्लम वचोंकूच जाय. हो ना अहें ना, हें ना जाल्यार तुमी तुमच्या जिविताचे सगळे सकयल पडलेले आहात. आनी मागीर पोत्तून म्हणटले ब्रदरीन सांगलेलें मरे, ब्रदरीन सांगलें आपूण 10 वर्सां जालीं एक टॅबलेट घेवंक ना, कशें जालें आमी तशें करुया. ना ना ना, तुमी डायरेक्ट हें करूंक वचो नाकात प्लीज. तुमकां जर दिसता न्ही, तुमी पयले देवाच्या उतरान सारकी वाड जायात, देवाचें उतर सारकें तुमच्या काळजान रोयात आनी तें तुमचें बरें बी घेवन तुमच्या विस्वासान विस्वास दवरात जेजूचेर. आनी त्या विस्वासान तुमी भावार्थान सांगात, जेजू हांव हें कितें करता पळय तें तुजे उद्देशी करता. हें तुका लागून न्ही, म्हाका लागून न्ही, पूण तुका लागून. जें कितें म्हाका तुवें सांगलां, हांव 2000 वर्सां पयलो ऑलरेडी पेकोवणी दिलेली आहा. हें म्हाका डॉक्टरान रिपोर्ट दिला, हो म्हजो रिपोर्ट न्ही, हो तुजेर हांव सोंपयतां आनी म्हज्या भावार्था उद्देशी हांव तुका आर्गां दिता, वाखाणटा आनी ही म्हजी टॅबलेट हांव कमी करतां. ही आमची जावंक जाय तुज्या उद्देशी. जेजू क्रिस्त जेजू म्हज्या बळांनी हांव जर म्हणीत जाल्यार हांव करतां. ब्रदरीची बरी टेस्टमनी आयकली, काडून ठाम करून उडयली जें त्या टॅबलेटां भायर. आनी 4 दिसांनी मागीर पोत्तीन आहा तें डॉक्टरा कडेन. डॉक्टर कितें जालें? डॉक्टर तुवें सांगलेलें ना ब्रदरीन, तें रमेश ब्रदरीन तो तेका मेळ्ळो न्ही म्हाका. ताणें सांगलेलें म्हाका आपूण 10 वर्सां जालीं आपूण एक टॅबलेट घेना. अरे 10 वर्सां जालीं थोड्यान कोत्तात. हें कोत्तात की गेले फावटी एक पडला जालें. आतां 1 वर्सा पाटी कोण तरी एक सिस्टर मेवली, तेणें सांगलें हे तूं तुजी ब्रदर म्हणूंक लागलो टेस्टमनी कितें तरी खंय तरी हिंगासर निलियाडी हेका तुजी टेस्टमनी बरी आयकली आनी टॅबलेट उडयली आनी पोत्तून सीक पडली. आपूण पोत्तून हिंगा आयलें. हांवें म्हणलें तुका हांवें सांगलेलें डायरेक्ट तोहें उडय म्हणून, सोड म्हणून. ना, तशें करीत जाल्यार मागीर तशें जातलें न्ही. आपणाक आमचो जेजूचेर कितलो भावार्थ आसा, कितलो विस्वास आसा, आपूण ताचेर कितलो रावतलो, तुजेर कितलो रावतलो आनी म्हजेर कितलो रावतलो तें आपणाचेर आसा. आतां आमकां डॉक्टर कितें करता? डॉक्टर टॅबलेटां दिता, पळय ना, आमी रिपोर्ट घेता, एक उतर आयकलें तो आमचो भावार्थ. वय ना, आमी कितें तुका कसलें दुयेंस आयिल्लें आयकलें आनी थिंगासान येता म्हणसर आमी ताचेर मॅडिटेट करता. देवाचें उतर आमी कितें म्हणटा? आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू हे रिपोर्ट सांगला. हांवें केलें न्ही म्हज्या जिवितान, हांवें
जेन्ना जेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन गेलो म्हज्या इन्फेक्शनान गेलो, प्रेज गॉड जीजस म्हणलें, जेजू प्रे आर्गां तुका, हो म्हजो रिपोर्ट न्ही, हो डॉक्टर सांगता ताचेर हांव विस्वास दवरिना, हांव तुजेर विस्वास दवरता. हो जो जावन आसा तुजो दो, ही कूड जावन आसा, जोर एक म्हजो सांदो, जोर कुडीचो सांदो सांगला उडोवन न्ही हांवें, तो तुजो सांदो, तुजो सांदो, तुज्या सांद्याक जर कसलेंच वायट ना, तीच कूड तुवें म्हाका दिलेली आहा आनी तूं म्हजो तुजो पळयतो म्हजे भितर आसा जाल्यार हांव तुजेर केन्नाच दुबाव दवरिना आनी तुजेर केन्नाच हांव अनवर्तन रावना. पूण भावार्था उद्देश हांव मागणें आज जें कितें केलां हांवें विस्वासान उलयलां तें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें आनी हांव अनुभवतां. प्रेज गॉड. हां, ती भियेल्ली सगलीं, भियेल्ली भयण उलोवपाक तयार ना. काय म्हणलें कितें जालें, कांय भियेना काय म्हणलें, तूं ओग्गी बसा थिंगा म्हणलें, कितें सांगता ओग्गी बसात, तोंड उलय नाकात, कोणाकूच कांय सांगू नाकात, दोळे बंद करात, बसा थिंगा म्हटलें. अर्दे पावण वरान उठल्यार म्हटलें घरा पावतल्यात, हांव सांगता म्हटलें तुका. म्हजो म्हटलं ते जेजू म्हणलं भोव व्हरतो देव म्हणलें. आतां वचून सांगतलो ताका कितें कितें ती टेस्टमनी हिंगा शेअर केल्या पळय ती सगलें, ताका हें प्रिचींग दाखयतलो व्हरून. प्रेज गॉड. कित्याक तांकांय फाल्यां तांकांय ती हें आहा पूण सोद भावार्था सगलो. आं, प्रेज गॉड. सो तो सांगतालो न्ही तुका, तो कितलें हें करून ताका कसो वाटयलो, ताका जर म्हज्या नातवाक जर वाडयलो, हे आंज बोडवे आनी आमचे भावार्था उद्देशी आनी मागण्या उद्देशी जर आंज बोडवे जर सगले आनी जेजू कितें क्रिस्त तुमकां सोडटलो. हां, तुमची कोण नात्रां पत्रां नात्रां सगलीं आसलेलीं जावं तुमचे कोण धाकटीं भुरगीं आसलेलीं घरांत कितें वायट बरें जावं येवंक शकता ताचेर. जेन्ना तुमी तुमच्या सारकें स्थिर रावन जेजूच्या जाचेर घर बांदतात पळय तेन्ना. नाजाल्यार डॉक्टरान रिपोर्ट सांगलो बांबोले कितले पयस आहा, 45 किलोमिटर्स ऑफ 40 हिंगासन 40 किलोमिटर्स 35 ना 45 किलोमिटर्स 45-50 पोंडा 45-50 किलोमिटर्स पोंडा येवसर एकूच उतर तुका अमकें टेंट. मागीर तें कितें केलें, हांवें घेतलें म्हज्या काळजान रोयलें, काळजान भितर रोयलें आनी हांवें ताचेर मेडिटेट केलें. म्हाका सांगलें कोण सांगता तितल्याचेर हें केलें तें जालें अशें जालें. डॉक्टर मागीर ते तुका रिपोर्ट दितात. दुसरो ताका आनीक कितें घालता, वखद घालता न्ही, हें घालता सगलें आनी मागीर आमी कितें सकयल पडटा. कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें सांगलें, कोणें कितें हें जालें, मागीर आमच्या जिवितांत कांय सफल जायना. हें म्हज्या जिवितांत हांवें पयलें केल्लें 15-20 वर्सां पयलें. तो हांवें जियेतालो, मास्टर आसलो न्ही हांवें मास्टर इन डिग्री केल्ली. आतां म्हाका जेजून कसली डिग्री दिल्या, आपल्या राज्याची पवित्रत्म्याची जी डिग्री दिलेली आहा, देवाच्या उतराची डिग्री दिलेली आहा, ताणेन म्हाका आपल्या राज्यांत नेमलेलो आहा. सो हांव तें आतां कोणाकूच म्हणजे अशें न्ही की कोणूय हांव धांवता थिंगासर. केन्नाय म्हाका तूं कोण सांगशी न्ही, म्हाका इतलो म्हाका पळयत आत्मा सांगता, जाप करून वेता थिंगासर. कोण पिडेस्त आसता जावं कोण वायट आसता, कोण कितें आसता हें करून. तुमकां जर समज हा म्हजो नंबर व्हरात, फोन करात, कोणा तुमकां खंय म्हापसान मार्गांव येवपाक सुद्दां हांव तयार आहा. तुमकां कांय कोणाक पयशाची खर्च करपाची ना, म्हाका म्हजें येवपाचें दिवपाचें कांय खबर ना. फकत म्हाका देवाचें उतर येवन तुमकां कोणाक तेंकां थिंगासर जाय दिवपाचें आनी तें म्हाका व्हडलें म्हजें धन दौलत, तें म्हजें सगलें स्वर्गीचें राज. तें तांचे उद्देशी जे ते आत्मे साल्वार जातात तें म्हाका सगळें व्हडलो बक्षीस म्हज्या जेजू कडल्यान. तेणें म्हाका पयलो दिलेलो आहा, तेणेन म्हाका बोल्लेलो आहा, देण्यांनी बोल्लेलो आहा, सगल्या देण्यांनी, बऱ्या देण्यांनी. ताचेर आमी नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव हें कोत्ता पळय, कित्याक आतां तितलें जावचें ना, 2-3 3.5 वरां सगळे आहा, स्क्रिप्चर्स खूब आहा, ताचेर एक्सप्लेनेशन मांडून तुमी जाणोन एका स्क्रिप्चर अर्दें वर वचोन हें करून कांय हें जायना. सो तरी आसतना आमी शॉर्ट करून तुमकां तें प्रिचींग आमी हिंगासर पळयत आत्म्या उद्देशी, आमच्या उद्देशी न्ही, पळयत आत्म्या तुमकां दिता. कित्याक आमी तें तो हें कोत्ता, हें करून तो सांगता पळय त्या रस्त्यान आमी चलता. कित्याक आमकां जेजून दिला रस्तो, बरो रस्तो दिला, कांट्याचो रस्तो दिला, काळोखाचो रस्तो दिला आनी सगलो दुयेंस पिड्याचो रस्तो दिला. 4-5 तरेचे रस्ते दिल्यात. तुजेर स्थिर आहा, तुमकां कितें करपाचें पळय तें. म्हजें मन खंयच वतलें बऱ्या उतरार, देवाच्या उतरार चलपाचें की ह्याच 4 वाटेनी, बाकीचे 3 वाटेनी, तें तुमचेर आहा. नियाळ जण एकल्याचेर आहा, म्हजेर आहा. कित्याक हांव कितें कोत्ता पळय तो वय ना, आमी चुकता. आमी अशें न्ही की आमी आमच्या आवयच्या कुस्प्यांसान आमकां जेजू क्रिस्तान पयले सुनून आमकां बरेपणान भरलेलें आसा. पूण कितें आहा, आमी खंयच चुकता, कितें जाता. कित्याक आमची जीब केन्ना फुसलता जाता, केन्ना उतरां येतात, वायट येता, बरी येता, आमच्या तोंडासान येता केन्नाय आमच्या. जाप करून आमी तेन्ना कॅन्सल कोत्ता. आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जिजस.
जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव ताका हुकूम घालतां, हें वायट उतर म्हज्या तोंडांसान आयलां तें सदांकाल सारकें ना मुळा सकट नासता आनी केदींच म्हज्या तोंडान येवचें ना, केदींच येवचें ना. कित्याक पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा आनी पवित्र आत्मा म्हाका आदार दिता आनी पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आयज म्हाका सगळें जाणवाय मेवलेली आसा कितें वायट आनी कितें उलोवपाचें पळय तें. त्याच वेळार तुमच्या जिवितांत तुमी उतरां उलयल्लीं देखून त्याच वेळार नाश जाता. नाजाल्यार तुमी जर ताका सगळें सारें बारें घालून जर हें करूंक सोदीत डेली तींच उतरां सदां उदक घाल सारें घाल हें उतरां उलयत 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 तुमच्या जिवितांत कितें जातलें? तशेंच घडोवन येतलें. आयज काल तें जाता. आयज काल घडटा मिनटां कोण कोणाक येना, भोगसवण येना आनी देवाचें उतर कोणा कडेन येना. खूब जाणां जायत्या जाणां कडेन फाटल्या दिसांनी हाचे कडेन गेल्लेलो ती सिस्टर, ताका भोगसवण येना, ताका देवाचें उतर ना. आयकोंक येताली ती कितली रितीरा केली, थिंगा आयली मागीर हिंगासरूय आयलेली, तिका हिंगाय हाडलेली, कितली रितीरा केली, कितलें देवाचें उतर आयकलें. आयकोन देखून ते कितें उलयताली, हांव तुका भोगसुपाक ना, हांव तुका भोगसूचें ना, कसोच भोगसूचें ना, तुवें म्हाका दुखयलां, ताणें म्हाका दुखयलां हें करून फाल्यां हें जालेलें. आनी आतां मागीर कितें जाता, आमी आमच्या कोरण्यांनी मोगाच्या न्हू, आमी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या तोंडान सांजी उतरां भायर सोदता. जें कितें आमी खाता पियेता जेवता कोत्ता तें आमकां मेळकून ना. आमी आमच्या तोंडान सांजी मेळ उतरां जावं कसलीं नाच उतरां तीं आमकां सगळीं पाड कोत्तात. जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आहा, जें आमी कोत्ता तें सदांकाल हें तुमच्या गांठीक बांदून दवरात. मुन्नेचो पुस्तक 18:21 बोर्ड, सदांकाल उठात आनी 10 मिनट वाचात, ताचेर 10 मिनट वाचात. हें हांवें केलां सिस्टर मोगाच्या न्हू. जेन्ना हांव रिट्रीटाक घेतालो हिंगासर न्यू क्रिएशन कालांगूट, तें उतर म्हाका भोवलें सारकें, म्हाका देवाच्या उतराची जाणवाय त्या उतरा उद्देशी मेवली म्हाका. आनी मागीर फुडें 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 पळयत वता म्हाका बोर 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 देण्यानी आनी सगलें जाणवायेन जें कितें व्हड व्हड गूढ लिपोवन आसलें हिंगासर पळयत हातून पुस्तकान तें म्हाका जाणवाय करून दिली त्या ताणें. जेन्ना हांवें ताचे कडेन टायम वेळ सारूंक लागलो, बायबल वाचूंक लागलो, देवाचें उतर आयकोंक लागलो, दुसऱ्याकूय केन्ना खंय 1-2 उतरां शिकोवपाक वचोंक लागलो. जेजू तुजो मोग कोत्ता कांय भियेना काय, तुजे भितर जेजू आहा पळयत आत्मा तुजे भितर आसा कांय भियेना काय, तुजें कांय कसलें वायट जावचें ना, तूं मोचयना, तुका लांब हांव जेजू दिलेलें आहा जिवीत तें तूं जियेतलोय. हें तूं तुजें दुयेंस पिडा थोडे दिसाची कांय दीस आसतले, तूं विश्वास दवरताय, तुका जेजून ऑलरेडी तुका पेकोणी फावो केल्या. ही म्हजी उतरां जातात. आमी दुसऱ्याक तोडूंक वचोंक वचना, आमी जोडपाक जाय देवाच्या उतरान. प्रेज गॉड. आतां कितले पावटी पळयता आमी सगल्यांक कितें कोत्तात, खंय उतरां उलयतात, कशीं उतरां येतात आनी ताका थिंगा बसोन ताचे कडेन तकली मेड कोत्तात आनी बरीं जावपाचीं मनशां आनीक पाड जातात, आनीक दुयेंस पिडेन आनीक बसतात. देखून कोणाकूच तुमी लागीं करपाचें न्ही तसल्या मनशाक, केदींच करपाचें न्ही. तुमी जर तांकां वय वय करून दियात जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमी स्वता तुमचो नाश करून उडयतल्यात. तुमी तुमच्या स्वताच्या जिवितांत ते धाकट्या भुरग्याची गोंयकी पयली न्ही, तो खेवतालो थिंगासर भुरगीं, ताका सांगलें ब्रदरीन तांकां खेळो न्ही, तांकां ड्रॉईंग बूक दी, तो ड्रॉईंग कोत्तालो. पूण ताचे कान खंय आसले आनी पोत्मो खंय आसलो, देवाचें उतर थिंगासर शेअर जाता कुशीक आनी हिंगासर भुरगीं खेवतालीं. इतलेंच डिस्टन्स. ह्या डिस्टन्सान म्हणजे पळय तूं विचार कर, तो जर भुरग्याच्या हितून इतलें देवाचें उतर जर हें जाता, तो पयशे आयकोन तेच भाशेन आमचो भावार्थ वाडटा. आमकां भावार्थ कसो येता, देवाचें उतर आयकोन. एकूच पावट आयकोन न्ही, आयकोन आनी आयकोन. कित्याक म्हणल्यार 2 पावटी आयकोन एक पावटी आमी आयकोता, हां सारकें आयकात, हां एक पावटी आमी तें आयकोता, दुसरे पावट तें आमी आयकोता आमच्या काळजान भितर वता, तिसरे पावट परतून आयकोता तें खोल 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 भितर वता, परतून आमी तें आनीक उलयता आनीक आनीक खोल वता. जशें तुमी माड पळयल्यात, हे झाडां पळयल्या न्ही, तांची मुळां खंय आसतात, भितर आसता. कित्याक लागून, तांकां ती घटाय नाल्यार वयर आसलेल्या टेंग करप पडटलें आसली झाडांनी. त्याच भाशेन आमी बुनयादी तीच भितर आमी ती रोवंक जाय, पाळां भितर फुटोवंक जाय. ती देवाच्या उतराची भितर आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा आमचे भितर, ताचो आदार घेवंक जाय. जेन्ना ती सारकी घट उरतली न्ही झाड, कितलोय वारो आतां आतां काल पयर वारो मारलो न्ही, हिंगासली 4 माड गेले आनी हिंगा म्हापशा वचोन पडले उबोन थिंगासर. वय ते भियेले सारके हिंगासोन, थिंगा उबे रावल्यात वचोन, केन्ना पावस येतलो आनी परतून आमी येतले म्हणून. वय हो ना वय रे ब्रदर 4 माड गेले हिंगासर, ते खाली आहा पळय उक्ते आहा, नाल्यार सकाळीं पळय थिंगासर 1 2 3 4
ब्रदर मॅथ्यूच्या 4 माड थिंगा म्हापशां आमच्या थिंगासर घरा कडेन सायडीक लागल्या दिवन कित्याक वारो पावस मारता न्ही हिंगा हालतले पडटले. तसो आमचो भावार्थ जावंक उपकारना. आमचो भावार्थ कसो जावंक जाय त्या झाडा भाशेन. कितलोय वादळ आयलो, वारो मारलो, कितें मोड आयलें, कितें जालें घू 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 कित्याक जातात ताका तेचे मुळां ताका तो तशेंच आमच्या जेजू क्रिस्तान आमचेर आपले सुर्गीच्या बापान आमकां सगली दाल घालिली आहा. व्हडली दाल, इतली गोड दाल, ताचे भितर कोणूच आमकां मुळूच उठूंक शकना. कितले वाले मारले आमी हालो शकना. ही आमची गोडसाण, देवाच्या उतराचेर गोर बांदलेले गोड उतर. जेन्ना आमी ताचेर उबो रावता न्ही जेजूचेर, म्हणजे जेजूच्या उतराचेर, जेजूच्या भासावणेचेर, तेन्ना आमचे कडेन कोणूच कितें वारो आयलो, हें मोड आयलें, दुयेंस पिडा आयली, आमचे कुडीक येवपाक तयार आसा. आतां तुका गोंय दिल्या न्ही, हांवें आत्तां गोंयकी दिल्या आनी देखूनच हांवें मुद्दम तो फोन घेतला. अशें हांव मोदें फोन केन्ना कोणाचो घेना, रिसीव करिना. तेणें सांगलें हांवें प्रेज गॉड म्हणलें न्ही, तिकाय सांगलें कांय भियेनाका, तूं अद्देवरान पावून वतात घरा पावतले. ही जेजू क्रिस्तान भासायल्ली भासवणी सत आनी त्या सत्याचेर तूं उद्देशी हांवें तुजे कडेन उलयता पळय तत्मा उलयला. तूं कांयच भियेनाकाय. डॉक्टर कितें सांगता कांयच जावचें ना. तुजी बेबी आनी तूं सारकें हेल्दी स्ट्रॉंग आनी जशें ताका जेजू क्रिस्तान घडोवन हाडलां आनी त्याच भाशेन ते नॉर्मल डिलिव्हरी जावन तुजी डिलिव्हरी जातली नॉर्मल. प्रेज गॉड. त्या दिसा सांगलां तेका हांवें. आनी आतां उडोसा सांगताले ते आनी हांव म्हणलें आनी पळय कसो सैतानान कितें करता तो. सैतान जेन्ना तुमी अशीं बरी फळां बरी हें करपाक त्या टायमार खुंयसान कोण ना कोण तुमच्या फॅमिलीन तुमच्या घरान कितें ना कितें आडमडो येवपाक ट्राय जातल्यो. मागीर तुमी कितें करतले म्हजे भाशेन आर्गां जेजूक प्रेज गॉड हालेलुया आर्गां दिवया नाचपाची. वय ना खोती हुस्के. आतां कशें जातलें डॉक्टरान सांगलें तो आसा तें जालें ना. म्हजी आवय फाटले फावटी जाले 7-8 म्हयने जाले सारकी काबार जाल्ली. 7-8 वा 9 म्हयने कितें तरी जातले ऑलमोस्ट. वय 7-8 म्हयने जातले. डॉक्टरान सांगलेलें ताका थंडी पडलेली सगळें जाल्लें करून व्हरून ताका खाटीर दवरलेली आमी. ओके. भावान म्हाका फोन केलो. हांवें कितें सांगलें आर्गां जेजूक म्हणलें ती कांयच मोडची ना, ती कांयच खाटीर पडची ना, कसलेंच ना. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हाका भासयलां, तेणेन आपल्या उतरांनी भासयलां, ताचे भासवणेंनी भासवणें दिलेले आहा. तेणेन सांगलां हांव तुमकां केदीच सोडचो ना. जेन्ना हांव ह्या उतराचेर स्थिर रावलो ताचेर हांवें म्हजें सगलें ध्यान मन जेजूचेर दवरलें आनी जेजूक सांगलें जेजू तुवें ताका ल्हान भावक जिवीत दिल्याय तें जियेतली आनी गोड जियेतली. कसलेंच वायट कसलेंच दुयेंस पिडा ह्या फुडें ताचे कुडी कडेन येवची ना, ताचे कडेन येवची ना. कित्याक तूं ताचे भितर जियेताय. हें म्हजें उतर जेजू आनी हें तुवें म्हाका भासयल्या तुजेर स्थिर रावलां आनी हांव सदां काल तुका आर्गां दितलो आनी जी हांव दुसऱ्याकूय गोवायकी वचोन दुसऱ्याक दितलो. आनी आयज काल ती काय बरी भोंवता उठता बसता सगलें काम करता. ना कसलें थंड ना कसलें दुयेंस ना कसली पिडा ना कांय ना. सारकी खाटीर आसली सगलें ताका. हांव म्हजी बायल आनी म्हजो दुसरो भाव अलका सिस्टर, हांव आनी ती सिस्टर रावताली. आमी ताका साफ करताले बेडीचेर. आग मूत सगलें बेडीचेर आसलें. आनी सैतान दाखयता पळय तें जावचें ना बेडे. अरे चल रे म्हटलें. तूं म्हटलें कोण रे? म्हजो बोव व्हरतो देव जेजू क्रिस्त जावन आसा. म्हजो बोव व्हरतो देव आनी ताचे भितर जो पवित्र आत्मो आसा जेजू क्रिस्ताचे म्हज्या आईचे भितर जी येता आनी तूं फोटींग मरे. तूं म्हज्या आईच्या जिवितान आयलाय अशी मार म्हणलें. हांवें तुका खोंट मारून म्हणलें त्या दोरयान उडयला आनी तूं केदीच म्हणलें येवचोय ना. हांव म्हणलें सत मानलें आनी तुका तूं जें कितें हांवें उलयलां स्वतान भाव जेजू क्रिस्ताचेर भावात दवरून तें म्हज्या जिवितान घडोवन आयलें म्हणून जेजूक आर्गां दिलें. आनी आतां आयज काल ती आतां आपूण रांदता जेवता खाता आपूण जेवता. रांदता घरान जेवता आनी रांदता. भाशणां घासता आपूण कापडां धुता सगलें कांयच ना. सांगलां न्ही तुमकां तें 1631 ही भासावणी जेजूची ही भासावणी. ही तुमी देखून आमी तुमकां नोटबूक आनी आमी पेन कित्याक दिता हिंगा फ्री दिता. सगलें जेजून आमकां फ्री दिलेलें आहा. हें सगलें आमकां मेवलां पळय तें आमी पयशे फारीक करूंक ना. हें आमकां कांय पयशाचे 10 पयशे आमी ताचेर करूंक ना. आमकां फुकट दिलां तें आमी तुमकां फुकट दिता. तशेंच जें कितें खाण जेवण येता सगलें तें तो जेजू क्रिस्त तो प्रोवायड करता. तो ही इज अ प्रोवायडर. प्रेज गॉड. आमकां खोती हुस्के काडपाची गरज ना. आमी कितें करता आमच्या दोंगरा कडेन सांगलेलें न्ही आमी दोंगरा कडेन उलयल्ली. कितें करता आमी व्हडलो दोंगर आहा ते दोंगरा कडेन दोंगराचेर पळयता आवय कशें जातलें म्हजी आई आहा. हांवें तशें जर केल्लें जाल्यार म्हजी आई आयज जावं म्हजी ती सून आमची सून ती आयज हॉस्पिटलांत घरा पावतली आसली. प्रेज गॉड. आर्गां जेजूक
म्हाका इतली उर्बा न्ही, म्हाका जेजू क्रिस्ता उदेशी हांव केदीच जेजू क्रिस्तांनी खंयच केदीच हांव ताका पाठ करचो ना आनी ताचेर हांव केन्नाच अंधविश्वास दवरचो ना. ताचेर सदां काल कितेंय आसूं जेजून म्हाका दिलां, हांव सगळे संवसाराक खंय आसूं आनी हांवें व्हडलें विजन केलां, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सगळें वचोन देवाचें वचोन शेअर करता, हें हांवें विजन केलेलें आहा. सो आनी तें विजन घडोवन आयलें म्हणून हांव अर्घ दीत रावतां. कित्याक म्हाका हिंगासरूच न्ही, सगळ्याक वचोन म्हाका तें देवाचें उतर जें म्हाका बरेंपण मेवलां, जें कितें म्हाका सगळें दिलेलें आहा जेजू क्रिस्ता उदेशी तें मेवलेलें आहा, तें म्हाका वचोन दुसऱ्याक दिवंक जाय. म्हाका फुकट मेवलां म्हणून म्हजेच फॅमिलीक आनी म्हाका लागून न्ही. म्हजी आई बरी जाली म्हणून हांव खुशाल रावंक ना. हांव सगळे पासून मागतां, सगळ्या पासून मागोवंक जाय. तुका दिसो नासो सदां काल दोळे बंद कर. एम्ब्युलन्स पासार जाता ना ताका पासार जाता तेन्ना तुमी मागणें करात, आर्गां तुका जेजू. हो जो मनीस वेता, हो जो भाव येता, भयण वेता, तुवें ताका मागलाय, तुजो पवित्र आत्मा ताचे भितर आसा. जें कितें कसलें दुयेंस पिडा आहा ताका हांव हुकूम घालतां, त्या मनशाच्या, त्या भावाच्या, ह्या भयणीच्या, जावं कोणूय भुरगें आसूं कोणाच्या, ताका हुकूम घालतां. मोडा सकट उपटून वचोन त्या खोल दर्यान पड. आनी जें कितें हांवें भावार्थान उलयलें तें ह्या भावाच्या जिवितांत घडोवन आयलें म्हणून तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. वाखाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू. हें जर करीत जाल्यार तुमी पळयतल्यार मिलाग्री स्वता तुमी येवन अनुभवतल्यार, तुमी येवन हिंगा शेअर करतल्यार, ब्रदर तुमी तुजें प्रिचींग केलेलें तुवें आयकलें, आमी कितें जें केन्ना आमी सदां हांव मागोवंक जाय. आमी एम्ब्युलन्स वेता, कोण रे बाबा हो, कोण रे कितें वाटवतलो, कोण रे कसलें कितें जालां रे करून आमचें तें पयलें आसता. हांव थिंगा खूब जाणां कडेन पळयता थिंगासर, कोण रे बाबडो शी बरो जाल्यार पुरो रे बाबा, देवा ताका बरो कर, हें मागणें आसता. हांवें आयकता कित्याक सायडीक रावत न्हू, जावं देवा ताका बरो कर, ताका कसल्या वायटान सुटका दी, तुका सुटका फावो कर कसलें दुयेंस पिडान आसा. ती मागणें पावतलें तें भावार्थाचें मागणें. भावार्थाचें मागणें कितें, जेजू तुवें ताका ऑलरेडी तुवें ताका 2000 वर्सां पयलीं 2024 वर्सां पयलीं तुवें ताका सुटका फावो केलाय. कसलेंय वायट दुयेंस आसो तो हॉस्पिटलांत पावच्या पयलीं तें नाश जावन तो बरो जावन ताच्या फॅमिली कडेन जियेता आनी तुका तो आर्गां दिता म्हूण तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. आमी कितलीं जाणां हें मागणें करता, कितलीं जाणां मागणें करता तें ना, कोण करनात. हांव खरें आमी पयलो तो आसलो, पूण जेन्ना म्हाका सत गमलें आनी सत्या उदेशी आनी जेजून म्हाका इतलो आपले उर्बेन, आपले कुरपेन, आपले सगळें जें कितें ना इतलें ताच्या सासणीक जिवितान म्हाका तेणें बोल्लां तें म्हाका आतां रावंक जायना. कोणूय खंय आसूं हें करूं सुद्दां धांवन वेता न्ही, थिंगा ना सुद्दां जाल्यार कोण झगडटात सुद्दां जाल्यार थिंगासर हांव मागणें करतां. आतां करिना हांव, हें करना हांव, झगडोंक वचना. पयलो येतालो झगडोंक हांव, कोणा गाडी म्हाका ओवरटेक केली हांव फुडें वचोन ताचे कडेन झगडटालो, ताका कितें कितें उलयतालो, कितें कितें ताका नाश जाल्लें करतालो, नाश करतालो, ताचोय नाश आमचोय नाश. आनी म्हज्या जिवितांत कांय बरेंपण जायनासलें. जेन्ना हांवें म्हज्या मनाची नवसवणी केली, म्हजी उतरां बदललीं आनी सगलें हांवें जें कितें आसलें म्हजें तें जेजूक सांगलें. जेजू म्हाका म्हटलें असल्या पातकान जिवपाचें ना, तूं म्हटलें म्हजो सोमी आनी दोनी, तुवें सगळें म्हाका हेतूनसान निवारलाय, तुवें म्हाका सगळ्या वायटांसान म्हाका सुटका दिलाय आनी तुवें म्हजें म्हजें जें आसलें पळय तें सगळें तुजेर व्हरोन तुजें बरेंपण, सासणीक जिवीत, बरी भलायकी, बरी सावत, तुजी बरी कूड म्हाका दिलाय. तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. आनी हांव सदां काल जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय, तुवें म्हाका बक्षिलाय, तुवें म्हाका सदां काल दुसऱ्याचो मोग करपाक शिकयला, तसोच हांव हेरांचो मोग करतलो. न्ही म्हाज्या फॅमिलीचोय न्ही, पूण सगळें जण कोणें म्हाका दुखयता, कितें करता पळय तें, हें सदां काल म्हजें मागणें आसता. सदां काल हांव तुमकां फोट सांगिना, तुका खरें उलयतां. कित्याक आमकां हें करून कितलें नाका जाल्ली स्टोरी घडोवन आमकां थिंगा आसा पळयत वचपाक कितें उलयता ताचे उद्देशी आमी उलयता. आमकां तें शिकयता, आमी शिकल्या. कित्याक शिकल्या, कशें शिकल्या, आमी देवाच्या उतरान वाडोवन आयकोन भावार्थ कसो येता आतां आयकलां न्ही आमी, 1 पावट न्ही 2 पावट न्ही 2 पावट न्ही, ती सारकी बियां ती आमचे ते हें न्ही तें मुळां सारकी भितर आमचे भितर इगोंक जाय न्ही, घोट उडोवंक जाय. कोणें तें बी उमटून सुद्दां काडलें जाल्यार कोणाक ताकीद सुद्दां येवपाची ना. कशी उमटून येवचें ना तें, कोणें येवचें ना. आमी जेन्ना देवाचें उतर घेवन तोंडांसान उलयतल्यो आनी सदां काल आर्गां दितल्यो आनी कोणूय कितें करता ताका भोगसणे उद्देशी तें बी आमचें केन्नाच नाश जावचें ना. नाजाल्यार आमी ताका जर ताणें कितें टीट दिलें आनी ताका आमी टेट केलें जाल्यार सगलें आमी सकल, आमच्या जिवितान कांय घडोवंक पावचें ना. आमी तशींच उरतल्यो. हांव तुमकां परतून तें सांगता, म्हज्या जिवितान हांवें म्हजो जिविताचो कसो नाश केल्लो आवय सांगपाचो न्ही इतलो. पूण आयज म्हाका जेजू क्रिस्त हांव खरेंच तुमकां जें आमी
हिंदू भाव भयणां आमी तुमचे हातून जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी मानून घेतलो आनी सगळें आमचें ताका दिलें आनी ताचें जें आसलें तें आमकां दिलां म्हणून आमी स्वत मानून आमी आर्गां दिवन ताका आनी सदां काल ताचें स्थिर रावले आनी आर्गां दित रावलीं, देवाचें उतर आयकत रावलें. ते तेन्नासान देवान म्हाका वेंचून काडलेलो. आयज हांव हिंगासर तुज्या म्हज्या उद्देशीनी म्हाका तो जेजू पवित्र आत्मा शिकयता. जेजू क्रिस्त खूब उलयता म्हज्या तोंडांसान तुमचे कडेन, म्हज्या मुखांसान. आमी कांयच न्ही, कित्याक ताका जाय तुमकां जाणवाय तुमी खंय खंय चुकतात, कितें चुकता. आमी सगळीं चुकता न्ही, आमी सगळीं बरीं आहा. कितलीं जाणां सारकीं सासणी बरीं आहात ना, सगळीं चुकतात, कोण ना. कित्याक हांव म्हणिना तुमी वायट, हांव म्हणटा तुमकां पॉयंट आवट करिना. प्लीज राग धरनाकात. कित्याक आमी जें कितें आमकां पळयत आत्मा उलोवंक लायतात त्याचेच उद्देशी उलयता आमी. आनी तुमकां ह्या संवसारांत कितले लोक हिंगासर प्रिचींग करतात, हें करतात, तें करतात, कितले लोक. प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक हांवें पळयलां कितले जाण येतात हिंगासर आनी आमी पळयलां हिंगासर येवन जें कितें बरेंपण आनी खूब कडेन भटकतात, सारकीं भोंवतात. हांवें पळयल्या कितें थिंगा वेतात, थिंगा खंय वचत जाल्यार वेताना मेवता. अरे ब्रदर कितें रे तूं येवंक ना मरे, कितलें खूब तेंप जालो, कितें जालें, खंय वता. ना थिंगासर तें पयस पडटा न्ही रे आमकां हिंगासर. आनी हिंगा कितें शिकता रे ब्रदर, मातशें म्हाका एक उतर सांग, देवाचें उतर प्लीज. हिंगा कितें शिकयता तें. आमी वेता रे, रितीराक वेता रे. हांवें म्हणलें प्लीज, हांवें म्हणलें तुका म्हणलें व्हडल्या गौरवान न्ही, हांव म्हणलें म्हाज्या प्रायडान न्ही, तूं कितें शिकोवन. कित्याक आमी म्हटलें JCILM हे जाणा आनी आमी दुसरेंय करून पळयलां. म्हणलें तुमकां म्हणलें कितें 7 जाणां हिंगासून तुमी 10 कडेन धांवतात, हें करतात, ते तुमी स्वता तुमचो जिवाचो नाश करतल्यात. तुमचे स्वता एकीच कडेन स्थिर रावंक जाय. आमी म्हणिना ते प्रिचर वायट, हे प्रिचर ना. आमकां कंडेम करपाक देवान आमकां वेंचून काडूंक ना. आनी आमी दुसऱ्या प्रिचरांक हाका तेका पूण प्रिचींग कशें आसता, कितें आसता, डिफरंट प्रिचींग आहा. हांवें आयकलां म्हणून हांव उलयतां. डिफरंट प्रिचींग डिफरंट उलयतात, नाका जाल्लें उलयतात. तुमचे श्राप आहा, तुमी पातकी, तुमची पातकां केन्नाच हें जावचें ना, तुमी मरे हें करून हें प्रिचींग आहा थिंगासर. पातकाच्या उपरांतचें जिवीत कितें आहा पळय तें आमकां शिकयना. तें सासणीक जिवीत आमकां तें दिलां पळय तें तांकां तें करिनात. तें तुमकां श्राप आसा, तुमच्या पुर्वजाचो श्राप आसा, देखून तुमी अहें जियेतात, तुजो हो बरो ना, तो बरो ना. अरे ही नाका जाल्लें प्रिचींग करून आनीक तांकां सगळें तांचें पाड करतात आनी ती थिंगासरूच वेतात. तांकां तें जाय आनी हें थ्री सगळें हें भरपाचें. 10,000 दी म्हाका मागणें करपाक. म्हजो एक फ्रेंड आहा म्हापसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. देवाचें उतर कितें आसा हें करून तांच्या घरान आमी थिंगासर रावता. म्हटल्यार थिंगासर कितें आहा, आमी थिंगासर सायडीक आहा तो. पूण ताका आतां 20 वर्सां जालीं. एका प्रिचरान, बॉम्बेच्या प्रिचरान ताका सांगलां तुमच्या घरान काळ्यो बावल्यो न्ही त्यो, कितें काळ्यो बावल्यो आसता पळय त्यो मॅजिकल हेचे ब्लॅक मॅजीक आनी हाडां की हाडून तुमच्या घरान पुल्ल्यान. आनी तो श्राप तुमच्या फॅमिलीचेर आहा आनी त्या श्रापांसून तुमी केदीच भायर स्वच्छत ना. ताका सदां काल मागणें करूंक जाय. सो हांव तुका हें करतां, तूं येयलो ताका मेवलो खंय तो आनी ताका 20 वर्सां जालीं त्या बॉन्डेजीन आहा. तो म्हाका सांगूंक लागलो फाटल्या दिसांनी आयल्लो, तो भायर आसता, आयलो थिंगासर आनी म्हाका म्हणूंक लागलो हें रे ब्रदर हें रे म्हणूंक लागलो. आमी म्हणूंक लागलो हें केलां, हांवें पूण डिसायड केलां म्हणूंक लागलो की हें घर आहा पळय, घरांतली आहा हिंगासर, तें तो आयल्लो खंय तेंगेर प्रिचरान ह्या रुमान म्हणूंक लागलो तें कांय बावली आनी हें पुल्लां, सो देखून तुजो पांय मेलो आनी कितें तुमकां तुमच्या हातून बरें पडना, कांय हें ना सगलें. हांवें म्हणलें कितें वो तेणें सांगलां म्हणूंक लागलो. तो व्हडलो प्रिचर म्हणूंक लागलो. हांवें आयकोसर आयकलें कोण ना बरो व्हडलो प्रिचर रे तो, हें करून कोण प्रिचर रे व्हडलो प्रिचर कसलो प्रिचर रे म्हणलें तो. हां कसलो प्रिचर रे पळयलो म्हाका सांग म्हणलें. तुजे कडसान सारकें सांग म्हणलें. आयज देखून ताणें तुजे कडसान कितले पयशे घेतल्यात, मागण्याचे व्हडले मागणे घेतलेच मरे म्हणलें. वय ना हें म्हणलें बायबलीन बरयलां, दाखय म्हणलें. पयत पुस्तकान खंय बरयलां आहा तुका मागणें करतलो, जेजून शिकयलां तुका मागणें करपाक 10,000, तुजें हें तोडपाक 10,000, तुजें तें तोडपाक 10,000, खंय बरयल्लें आहा म्हणलें. खंय आहा दाखय म्हणलें. भितर गेलो, आबूज जालो. हांवें म्हणलें ताचो नंबर दी.
फाल्यां म्हणलें आत्तां तिकेट काडटा न्ही म्हणलें बॉम्बे वता म्हणलें ताका कहो सोदून काडटा तो पळय म्हणलें. ताका म्हणलें म्हाका म्हणलें तुजो म्हाका नाका. आनी ताणें म्हणलें कितल्या लोकांचो हो हें करून घराबे पाड केल्यात, मोडून उडयल्यात, सगळ्यांक तोडून मोडून उडयल्यात, नाश केल्यात पयशाच्या आशेक लागून. तो म्हणलें पयशाच्या आशेचो म्हणलें. हांव म्हणलें सांगता म्हणलें ताका आपय म्हणलें म्हज्या फुडल्यान नंबर दी. कहोच नंबर दिना, कहोच नंबर आयज देखून नंबर दिवंक ना ताणें म्हाका. हांवें म्हणलें दाखय मरे म्हणलें. जेजू क्रिस्त म्हणलें खुर्सार मरोन आमचे पासत तो पातकी जालो. दुयेंसी पिडा जें कितें आमकां श्रापी जालो. आनी तुका खंयचे बायबलीन म्हणलें ताका तुका सांगलां म्हणलें तुजेर तो श्राप आहा म्हणून तुज्या जाणट्यांचो. खंय आहा म्हाका दाखय खंयचे बायबलीन बरयल्लें आहा. हांव तेचे कडेन झगडटा म्हणलें, देवाच्या उतरान झगडटा म्हणलें. सांग म्हणलें म्हाका हांव येता. ताचे कडेन आतां म्हणलें म्हजें तिकीट काडून ताका सोदून जर ना जर हें करून वचना न्ही जाल्यार म्हाका नांवच दुसरें दवर म्हण सांगलें. म्हजी सारकी सटकली. 20 वर्सां ताका त्या बॉन्डेजीन ताणें दवरलो, भिरांतीन दवरलो ताका न्ही. आयिल्ल्या दिसा सांगता. आनी हो मातसो बडो कहो, सादो बडो न्ही, ताचो फायदो घेतलो तेणें भिरांतलो. आनी वीक पॉयंट जो मनीस पळय तुजो वीक पॉयंट घेता आनी असले नाकाल्ले प्रिचींग कोत्ता पळय, इट इज तुजेरूय श्राप, आयकोतल्याचे श्राप आनी ताचेरूय श्राप. उगडास दवरात. हा उगडास दवरात. पळय पुस्तकान बरयल्लें आहा. फाटल्या दिसांनी शिकोवन दिल्लें न्ही सिस्टरीन तुमकां. जे कोण रॉंग प्रिचींग कोत्ता आनी जे कोण रॉंग प्रिचींग एक्सेप्ट कोत्ता, नाका जाल्ले फोटिंगपणाचे प्रिचींग आयकोता आनी घेता पळय ताचेरूय श्राप आनी तो कोण प्रिचींग कोत्ता पळय ताचेर श्राप. सो तुमी तुमकां तुमचो निर्णय तुमचेर आहा. तुमी तुमचो विचार करात. तुमी कितले कशें कितें जे येतल्यात पळय ती कशें तुमी खंयचे प्रिचींगाक वेतले. सो देखून कितले जाण वेतात आनी थिंगासर मागीर परतून आनी ढोढो पाराफोक. कितले जाण पळयल्यात हांवें सिस्टर मोगाच्या न्हू, कितलीं जाणां पळयल्यात हांवें. हिंगासर येतात, रिटीर कोत्तात, 1 2 4 5 येतात मागीर. आनी मागीर कितें जाता कोण जाणा. खंय वेतात थिंगासर आनी कित्याक लागून कांय खबर ना. हांव नको. सैतान पळय तांकां कसो हें कोत्ता तो. सोत नाका तांकां. असलें नाका जाल्लेलें 1 नंबर. आनी हें आमकां नाका बाबा. तुमी बिलिवर, तुमी प्रोटेस्टंट, तुमी हे, तुमी ते, तुमी खंयचे चर्चीक वेतात. म्हाका विचारता तुवें केन्ना बॅप्टिजम घेतलोय. तुवें केन्ना बॅप्टिजम घेतलोय. तूं देवाचें उतर शेअर कोत्ता. कितले जाण विचारतात म्हाका. हांवें म्हणलें कित्याक बॅप्टिजम घेवंक जाय. खंय बरयल्लें आहा बायबलीन बॅप्टिजम घेवंक जाय म्हणून. दाखय. ओके हांव घेता बॅप्टिजम घेता. बायबलीन जर बरयलां जाल्यार हांव बॅप्टिजम घेता. आमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेवलेलें आमी बॅप्टिजम जाले हांव पवित्र आत्म्यान. आनी आमकां कित्याक जाय. आमकां सोत मेवता. हां तूं दाखय म्हणून सांगलें खंयच्या बायबलीन तुजें बरयल्लें आहा पळय तें बॅप्टिजम जाता ते नाका तांकां. हां तूं हिंदू. आमी जाणा रे, आमी सगळें जाणा. आमी नाच जालो तरी चलता. आमकां नाका. मागीर जें जाता थिंगासर खूब जाणां पळयलें आमी. आमी कितले कडेन वचोन आमी येयलीं न्ही. आमी परतून आमकां आपोवंक ना. प्रिचींग बेस्ट, वेरी गूड सिस्टर, दीस दॅट 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 एब्सोल्यूट बियोंड इमॅजिनेशन. आमी गेलीं थिंगा ना 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 फादर हांवें उलयता, हो तो हें उलयता. फादर कित्याक उलयतलो. जेन्ना तुमी वचोन जर फादरीक सांगलें, सांगोंक जाय न्ही. आमी थिंगासर उतर आयकलें. फादरीक तुमी सांगोंक जाय. जावं कोणाक थिंगासर हें करूं. तांकां खबर नासता बाबड्यांक. बेश्टेन लोकांचें नांव पिड्यार कोत्तात. हेणेन सांगलें तेणेन सांगलें हेणेन सांगलें म्हणून हे आपले तोंडान उलयतात. तुमी वचोन दुसऱ्यांक गोंयकी जायात सांगात थिंगा वचोन. तुमी समुदायाक सांगात आमी देवाचें उतर आयकलें. ताका कितलें हिलींग सुद्दां मेवता. कोण आर्थरायटीस, कोण कितें आनीक मान दुखतली, हें जातलें, पेंगोट दुखतालें, कितें जॉयंट पेन आसलो, सो 3 4 4 वर्सांचे. आनी ती गोंयकी वचोन तुमी जर तांकां सांगलें जाल्यार ते तुमकां आडयतले. तुमकां नाका. आमकां नाका देवाचें उतर. आमकां सोत नाका. तो देखून आमी एक्सक्युजीस दिता. हेणें हें सांगलें, ताणें तो हें सांगलें, तेणें सांगलें. तो केदीच सांगचो ना. हांव सांगता. ह्या आमकां नाका थिंगासर. सैतानाक नाका. आमी दुसऱ्याचे विचार ना 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 फाल्यां सकाळीं कितें हें करीत जाल्यार आमगेर कोण हें करीत जाल्यार वचोन हेका सांगी जाल्यार तुमी भियेतात कित्याक. सांगूंक जाय. ती आयली देवाचें उतर आमकां शेअर केलें. आमकां कितें आमच्या घरान बेडीचेर आसलो, चलोन उठोन भोंवंक लागलो. 1-1.5 वर प्रिचींग थिंगासर देवाचें उतर शेअर केलें. 1 Peter 2:24, Proverbs 18:21, लायफ एंड डेथ. कोही उतरां उलोवपाची. जेजू क्रिस्त आमच्या वसत कितें जालो. 1-1.5 वर हें करून आनी बरें सारकें एकदम. आनी मागीर ताका तेचे खाटीर आसलो ताका चलोन उठयलो. उठ म्हणलें आनी चल. जे आतां तूं देवाचें उतर आयकलोय, सो तुजे भितर आहा त्या सत्या उद्देशी जेजू क्रिस्त खुर्सार मेला आनी तुका सगळें ताणें वायटासान 1 Peter 2:24 ताणें त्याच्या गायांनी तूं बरो जालाय. हे तुका न्हिदपाची खाटीर गरज ना म्हणली. तो तेच खिणाक उठलो, बसलो आनी तरी हें कोत्ता. म्हणल्यार दुबाव दवरनाका. जेजू खुर्सार पळय, जेजू खुर्सार पळय.
तुका तो केदीच पळोवंक दिवचो ना सांगला तुका केदीच आपूण सांडचो ना सोडचो ना आनी कसलेच दुयेंस पिड्यान तुका सदां काल म्हज्या उजव्या हातान तुका हांव उबारून दवरलेलो आहा आनी सदां काल दवरतलो केदीच सोडचो ना हें तुजें जाणें जावंक जाय ही जाणवाय आमच्या भितर आनी भितर रिगोंक जाय देवाचें उतर तेन्नाच आमकां स्वत गमतलें आनी ते स्वत्या उद्देशी आमकां सुटका फावो जाता तेच उद्देशी तो चलोंक लागलो पयलो मातसो हिसकुटूंक लागलो टाक करून गेलो टाक करून सगळी सरप्रायज 3 वस्तां जालीं खाटीर लवतालो कशें जालें पळयत वचमें जेजू क्रिस्ता उद्देशी ते सोत जाणां सोत गमले आनी स्वत्या उद्देशी ताका सुटका फावो जाली आमी न्ही आमी फकत जेजून आमकां थिंगा धाडलें पळयत वचम्यान आमकां सांगलें तूं बस थिंगासो देवाचें उतर सोत परगोटे आमी जर ह्या भावा भाशेन जर ताका फुटींग कितें नाका जाल्लें हें केल्लें जाल्यार ताची तो उठ्ठो चलतलो आसलो हां ताका सांगलें तो हें करपाक तयार ना हांवें म्हणलें कितें मागीर म्हणलें कितें कोत्ताय न्हू ताका हाड म्हणलें हिंगासर आनी मागीर म्हणलें तुजें तें फोड आनी हें कर आमी म्हणलें तसलें सोत मानिना ते म्हणलें तूं हाड म्हणलें सांगलें कोण लिंबू पिडून उडयले थिंगासर खंय हारे म्हणलें हाड म्हणलें हांव म्हणलें ज्यूस काडून पियेता म्हणलें आमकां लागोना कित्याक जेन्ना म्हजे भितर जो पळयत वचमो आहा हांव सोत मानता जो म्हजे भितर आसा तें हें कितें हांव खाता पळय तें म्हाका केदीच मेळ्या करचें ना केदीच वायट करचें ना हाड म्हणलें तूं पिनी तोपल्या तोपूनी म्हणलें हांव पिनी काडटा भायर मारता म्हणलें धुता आनी म्हणलें पियेता म्हणलें पळय म्हणलें ना पियेना जाल्यार सांग म्हणलें सांगलें भिरांत आपूण भिरांत घेवन भियेता भिरांतीन जियेतात बाबा ब्रदर सिस्टर मोगाच्यान भिरांतीन दुसरो सांगता म्हूण आपूण आयकता हां तुमकां सोत जेन्ना गमता आनी त्या सोत्या उद्देशी आमकां सुटका फावो जाता आमकां कसली भिरांत येता हां ना न्ही फुडोन म्हाका येवंक जाय आसली भिरांत म्हाका कितें आयलें उर्बा आयली प्रेज गॉड हांवें आर्गां दीत रावलो आनी आर्गां दिवन जो नॅगेटीव रिपोर्ट आसलो तो खुर्सार गेलो जेजू क्रिस्तान आपणाचेर दवरलेलो आनी बरो रिपोर्ट म्हज्या जिवितान घडोवन आयलो सदां काल घडोवन येता सदां काल रात दीस 24 hours by 7 प्रेज गॉड टायम जालो सिस्टर वचपाचें ओके एक 5 मिनट जाली सिस्टर एक 5 मिनटांनी जाली 7:25 जाली न्ही मातशें 2 मिनटां हे करून आं सो कितें म्हणटालो सदां काल भिरांतीन तो भाव तसो भिरांतीन जियेतालो भिरांत सिस्टर तुका वचोंक जाय जालें 5 मिनट ओके प्रेज गॉड हालेलुया पळय एंजल पळय खंयसान कोणाक तरी धाडटा सिस्टर प्रेज गॉड हां सो डोंट वरी सो कित्याक देवाचें उतर चड गरजेचें थिंगासर कॉन्सन्ट्रेट करनाका ऑलरेडी सगळें तुजें जेजूचे येवजण्या प्रमाणे तुज्या घरांत तुज्या जिवितांत जें कितें आसा तें ऑलरेडी तुजें आहा तें तुका आनी जें कितें वायट आहा तें सगळें जेजूचें सो ताणें सगळें केलेलें आहा यू कॉन्सन्ट्रेट ओन्ली ऑन द वर्ड ऑफ गॉड आर्गां दी सगळें तुका बरेंपण आयज मेवलां बरें तुका शिकोवण मेवली हें करून आतां फुडें तूं सदां काल हिंगा येवन देवाचें उतर आयक तुजी खोशी कांय टेन्शन घेनाका कोण तुका कांय म्हणपाक ना कोण तुका कांय उलयचो ना आय एम शुअर कित्याक जेजू क्रिस्त जेन्ना आमी स्वतान मागणें करता तेन्ना केदीच कोणूच तुज्या आड वायट येना सदां तुका मोगान जियेतलो आनी मोगान येवकार दितली प्रेज गॉड सो सदां काल देखून भिरांत तुमी काडून उडयात भिरांतीचो आमकां देवान आत्मो दिवंक ना आमकां सदां काल मोगाचो आनी घोट बलिश्ट आनी समजवणेचो आत्मो दिलेलो आहा सो ताचे उद्देशी सो आमी फाल्यां सकाळीं हें घेवया ब्रदर ओके ना 7:30 ओके सिस्टर मागीर फाल्यां सकाळीं ये सिस्टर प्लीज गॉड बाय 8:30 वील स्टार्ट हें करून वर्ड कन्फेशन कितें नाजाल्यार मातशें लेट सुद्दां नो प्रॉब्लम फोर्स ना सिस्टर तुजी खोशी पळय आमी कोणाक फोर्स करना तुजेर आहा सगळें प्लीज गॉड हालेलुया कित्याक हिंगासर पळय तुमी कितलें बरेंपण पळयता आत्म्या उद्देशी तुमकां जाणवायन मेवलेलें आहा सो आमी सदां काल आतां कितें करूंक जाय भिरांतीचो आत्मो पयस आनी आमकां कसलो बलिश्ट मोगाचो घोटायेचो सगळो आत्मो दिलेलो आहा सो आमकां आतां भिरांतीन जेवपाचें ना कित्याक हांवें टेस्टमनी शेअर केली हांवें भावार्थान स्वत उलयलें सगळें अर्दे 45 मिनिट्सान रिपोर्ट कोणाचो रिपोर्ट जेजूचो रिपोर्ट प्रेज गॉड हालेलुया अर्घ जेजूक महिमा जेजूक थँक्यू जीजस हालेलुया 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 दया बंद करूया हां जालें थँक्यू सो मच
God has already blessed each and everyone. Thank you, Jesus. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका दिनवस्ता आर्गां दिता वाखाणटा ह्या वेळा पासून, आयच्या दिसा पासून तुवें जे शिकवणे पासून जी शिकवण तुवें आमकां दिलेली आसा तें तुवें दिला जेजू क्रिस्ताच्या उतरां उदेशी. जें कितें आमी शिकल्या आयज आमकां बहुत सारके गूण आनी जे जेजू तूं जावन आसा आमचो सोमी आनी धोनी. जेन्ना आमी ही उतरां आमच्या तोंडांसान उलयता तेन्ना आमचे कडेन केदीस कसलें वायट जावं कसलें दुयेंस पिडा केदीस आमचेच कडेन जाल्यार आमचे सगळे फॅमिली कडेन जावं आमच्या सोयऱ्या कडेन आमच्या शेजाऱ्या कडेन केदीच येना. ही आमी मागणें आमी भावार्थान कोत्ता. जेन्ना आमी भावार्थाचें मागणें आमी कोत्ता आनी भावार्थान आमी उलयता आनी आमकां मेवलें दिसना ते वस्तेचेर आमी सत मानता आनी आमकां मेवलें म्हणून आमच्या जिवितांत. तशीच जे पेकोवणी जावं कितें दुयेंस वायट पिडा आसा सगळी नाश जावन ह्याच वेळार गेले म्हण हांव तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. आनी तुवें तुजो मोग आमचे भितर ओतलाय. तोच मोग सदां काल आमचे भितर केदीच कावोक जावचो ना, पूण सदां काल तुजो उजवाड तुजो मोग आमचे भितर आनी आमच्या फॅमिलीन आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत दितली म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. हे मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन.